उनी आरोपी जेजू खरोच हजार आसा आनी आज जेजूक मेळोवंक जेजूक अर्गां दिवंक जेजू लागीं मागोवंक हांगासर आमी जमल्या. आमचो इश्ट आमचो सोडवणदार आमकां हर एकल्याकी सासणाचें सूख भासयलेलो ह्या संवसार येवन आमच्या समेस्ताक बरें करन निमाणे कुर्साचें मरण मरून
जीवन जावन आमकां सासणीक जिवीत बासयलोलो तोच जेजू क्रिस्त आमच्या मदगांत खरोच उंड्या रुपी हाजर आसा. ह्या जेजूक परत आमी नमस्कार करून आमचो मान आनी गौरव जेजूक पाठोवया. मोगळा जेजू, तू ह्या उंड्या रुपी खरोच हाजर आसाय म्हूण आमी भावार्थान वळखता. तू आमचो हर एकल्याचो मोग करताय, आमकां हर एकल्याक राखताय आनी सांबाळताय. आमच्या कश्टांत बेजारायेंत आमकां बुसवण दिताय. आमचे कश्ट फूड करूंक आमकां आदार दिताय. मोगळा जेजू, तुवें आमचो मोग केल्यार आमी जायते पावटी तुजो मोग करूंक आमी फाटीं सरल्या. आमच्या मनशा सैमाक लागून, आमच्या अस्कतकायेक लागून, ह्या संवसारी वंदवण्याक लागून जायते पावटी तुजे तावन आमी पयस गेल्या. तरी की जेजू, तुवें आमचो मोग करचो उणें करूंक नाय. हर एका घडये आमच्या जिणये पळयणार आजापा वयर आजापा तूं करून आसाय. आज हांगासर आमी आयल्या तुवें केले सर्व बरेंपण नियाळ करूंक, तुजे लागीं उपकार मागोवंक, आमचे जिणयेचे नवें सांव आमी जोडूंक, आमचे जिणयेची वरवणी करूंक आनी तुवें दिवचो संदेश घेवन त्या प्रमाणे जियोंक आमी हांगासर जमल्या. आमचो मेस्तार तुजे आशिर्वाद घाल. हो थोडो वेळ आराधनांत आमी करचीत आसतना भक्तीपणान आमी खर्च करूंक आनी ह्या मुखांत्र तुका आराधन करूंक, तुका स्तुती करूंक आनी तुवें दिवचो संदेश घेवंक आमकां तुजे कृपेन बर. त्रिएक देवाक नमान करून आमी गावया. ए देवा बापा तूं सर्गींच्या. हे देवा बापा तू सर्गींच्या, सर्वोळून तुका नमन करता. आराधना आनी वंदन करूं जीवने आमचे समर्पिता. आराधना आनी वंदन करूं जीवने आमचे समर्पिता. जेजू क्रिस्ता तू सर्गींच्या, सर्वोळून तुका नमन करता. आराधना वंदन करूं जीवने आमचे समर्पिता. आराधना वंदन करूं जीवने आमचे समर्पिता. येचे विधज्ञा तू सर्गींच्या, सर्वोळून तुका नमन करता. आराधना वंदन करूं जीवने आमचे समर्पिता. आराधना वंदन करूं जीवने आमचे समर्पिता. सर आमी बसया. आमची दिश्ट
उंड्या रुपयाच्या जेजू समकार आमी दवरया. आमी हरी एकली त्या जेजूचे दर्शन घेवंक हांगासर जमल्या. तोच जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो आनी जो कोण जेजू सरशी भावार्थान आयिल्ली तांकां समेस्तांक जेजून बरें केलें. हरी एकल्याच्या जिवितांत आचापां घडलीं आनी त्याच जेजूक मेळोवंक आमी हांगासर आसा. तोच जेजू क्रिस्त उंड्या रुपी आमच्या मदगांत आसा. त्याच जेजूचे दर्शन घेवंक आमी हांगासर आयल्या. त्याच जेजूचे स्पर्श आमी हरी एकल्यांनी जोडी जाय. जर आमी भावार्थान जेजूक वळखता, भावार्थान जेजूक आमी लालयता, खंडीत जावन जेजू ताचे स्पर्श आमकां हर एकल्यांक तो दिता. देखून आज आमी हांगासर आयल्या. आमचे जिवितांत आमी हर एकल्यांनी नवें जावन जोडी जाय. आमी हर एकली पातकी, आमच्या हर एकल्या थंय उणेपण आसा, आमी हर एकल्या थंय अवगुण आसा, आमी हर एकली सुकोवन पडटा. तरीकी परत उठोवन जेन्ना आमी जेजू लागीं येता, जेन्ना आमी निर्धार घेता नवें जिवीत जियोंक, आनी ह्या वेळार जेजू आमकां सोण घालिना, बदलाक जेजू आमकां आदार दिता. देखून आतां आमी हांगासर आसा. आमची सगळी चिंतनां आसात, जावं पुरो आमची बेजाराय आसा, जावं पुरो आमकां कश्ट आसात, हे सकट आमी जेजूक समर्पया. जेजू आमकां सोण घालना. रचलेलो देव सदांच तो आमचे सवय आसा म्हणलो भावार्थ आमचे थंय आसूंक जाय. देखून आमची सकड चिंतना, बेजाराय, संतोश सकड आमी जेजूक आमी समर्पया. विशेश जावन आमी हर एकली एकामेकाच्या मोगांत जियेतल्या, एकामेकाक बगसून जियेतल्या, सोडतोडकन जियेतल्या, सोंसणीकायान जियेतल्या म्हणलो निर्धार आमी घेवया. आनी ह्या मुखांत्र सदांच आमी जेजूक विश्वासी रावया. ह्या वेळार आमी गावया भजन, दर्शन तुजें घेवंक सोमया. तुजे समोर हांव येता, स्पर्शन तुज्या आज दनया, नवें जिवीत हांव जोडटां. ಪಾನ್ಸಂಕು 354. दर्शन तुझे घेवंक सोमिया, तुझे समोर हांव येता, स्पर्शन तुझ्या आज दनिया, नवें जिवीत हांव जोडटा. सांगाता गावया. दर्शन तुझे घेवंक सोमिया, तुझे समोर हांव येता, स्पर्शन तुझ्या आज दनिया, नवें जिवीत हांव सोडटा. सगळी चिंतना ही मोची, तुका हांव ती भेटयता, कर्ण्यो आनी सर्व मागणी समर्पून तुका दिता. गावया. सगळी चिंतना ही मोची, तुका हांव ती भेटयता, कर्ण्यो आनी सर्वांगी समर्पून तुका दिता. सांगाता गावया. दर्शन तुझे घेवंक सोमिया, तुझे समोर हांव येता, स्पर्शन तुझ्या आज
जिवीत हांव सोडटा मैपासन सदांसच्या कृपेचो आधार तूं दी त्यागी सेवेंत मग्न जावच्या उदार मन म्हाका तूं दी मैपासन सदांसच्या कृपेचो आधार तूं दी त्यागी सेवेत मन जावच्या उदार मन म्हाका तूं दी दर्शन तुझे घेऊन सोमिया तुझे समोर येता स्पर्शन तुझ्या आज धरिया नवे जिवीत हांव सोडटा दर्शन तुझे घेऊन सोमिया तुझे समोर येता स्पर्शन तुझ्या आज धरिया नवे जिवीत हांव सोडटा मोगाच्यानो आमी हर एकली देवाची स्तुती करूंक फावो देवान आमकां रचला ताचो मोग करूंक ताची स्तुती करूंक ताची सेवा करूंक आनी निमाणे सासणीक सूख जोडूंक आमी निरंतरी देवाची स्तुती करूंक फावो जेन्ना आमी देवाची स्तुती करता आमी हर एकली समाधानान जियोंक शकतले आमची सगळी जिणी देवाक आमी स्तुती करता आसतना देवाक आमी अर्घां दिता आसतना देवान केले उपकार आमी नियाळटा आसतना आमकां हर एकल्यांकी देवाची आशिर्वादां पाटी मेळटात किर्तर 146 आमकां सांगता तारान दितल्या देवाची स्तुती करूंक थंयसर आमकां आयको मेळटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतालो हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतालो मोगा भावा भयणीनो आमी केन्ना देवाची स्तुती करता जावं पुरो आमच्या जिणयेंत बरेंपण घडटा आसतना वा आमी चिंतलें आमच्या जिणयेंत घडटा आसतना वा आमी आशेल्लें आमकां मेळटा आसतना आमी देवाची स्तुती करता पूण जायते फावटी थोडे फावटी आमी देवाची स्तुती करूंक विसराता आमच्या जिणयेंत हर एका मेटांनी आजापां घडून आसात आज आमी हांगासर आजार आसा त्याच देवान आमकां हर एकल्यांक हांगासर आपोवन हाडलां आमकां हर एकल्यांक बरी भलायकी दिल्या आनी हेंच मोगाच्यानो आज आमी सांगयता आमच्या कुटुंबांत आमकां मोगान जियोंक साथ दी जाला एकामेका बगसून जियोंक साथ दी जाला तेदो करून आमी हर एकली निरंतरी देवाची स्तुती करूंक पावो फकत आमच्या जिणयेपणार बरें घडटा आसतना मातूनय बदलाक आमच्या जिणयेंत कश्ट येता आसतनाय आमी देवाची स्तुती करूंक फावो आर्थर ॲश म्हणलो प्रख्यात खेळगडी एका मारेकार पिडेक तो वळख जाता आनी ह्या वेळार तो ताका जायतीं सवालां उदेतात आनी विशेश जावन जायते ताचे अभिमानी ताका सवालां घालतात तूं इतलो प्रख्यात टेनीस खेळगडी जाल्यार देवान तुका ही मारेकार पिडा कित्याक दिली आनी ह्या वेळार आर्थर ॲश म्हणलो खेळगडी तांकां समेस्तांक अशें जवाब दिता ह्या संवसारांत सोडून
1 करोड वयर टेनिस खेळगाडी आसात आणि तांच्या मदगात थोडे 50 लाख म्हणसर एक प्रख्यात वा सारके रितीन खेळोंक शिकतात आणि तांच्या मदगाती 5 लाख खेळगाडी इल्ले मुखार वचून स्पर्धांत खेळोंक ते प्रयत्न करतात आणि तांच्या मदगाती 50,000 जण आनी इल्ले सडीत मुखार वचून स्पर्धांत भाग घेवंक प्रयत्न करतात आणि निमाणे तो म्हणटा थंयसर आंतरराष्ट्रीय मट्टार फकत 2 जण मात्र खेळगाडी उरतात आणि तांच्या 2 जण खेळगाड्या मध्ये हांव विंचून आयिल्लो आणि ह्या वेळार देवाक हांवें सवाल घालूंक ना कित्याक देवा म्हज्या जिवितांत तुवें म्हाका मात्र एक अवकाश दिलोय ह्या आंतरराष्ट्रीय मट्टार म्हाका एक खेळचो अवकाश मात्र कित्याक दिलोय हांवें कित्याक जिखलो म्हणून देवाक हांवें सवाल घालूंक ना आणि ह्या वेळार हांव एका मारेकार पिडेंत वळवळत आसतना हांवें देवाक सवालां घालचें सारकें घे म्हूण तो थंयसर जो कोण ताका सवालां विचारता तसल्यांक तो जबाब दिता. मोगाळ भाव भयणीनो जायते फावटी आमच्या जिणये पळयणार आमी देवा लागीं सवालां घालूंक ना जेन्ना आमच्या जिवितांत बरें करता आसतना आमच्या जिवितांत आजापां करता आसतना मेटा वयर आमच्या जिवितांत बरेंपण करता आसतना आमी कोणूच देवाक सवालां घालिना कित्याक देवा म्हज्या जिवितांत तुवें बरेंपण केलें कित्याक देवा तुवें म्हाका बरें केलें कित्याक म्हज्या जिवितांत अजापां केलें आमी चिंतल्या प्रमाणे कित्याक तुवें केलें म्हणून आमी कोणूच सवालां घालना पूण जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येतात सोलवण येता निराशा येता आनी ह्या वेळार आमी जायते फावटी देवाक सवालां घालता मोगाच्यानो आमी निरंतरी देवाक सवालां घालच्या बदलाक देवाक आमी स्तुती करूंक फावो निरंतरी आमच्या जिणयेच्या हर एका घडी आमी देवाक स्तुती करूंक फावो जावं पण आमच्या जिवितांत बरेंपण करता जावं पण आमच्या जिवितांत कश्ट येतात जावं पण आमच्या जिवितांत आमी सोलवणी आमी अनुभव करतले तरी की आमी देवाक निरंतरी आमी स्तुती करया आनी ह्या मुखांतर आमी जेन्ना स्तुती करता देवाक आमी अर्घां दिता ह्या वेळार आमी कितेंच होगडयना बदलाक आमी देवाची आशिर्वादां जोडटल्या मुंदासून आमकां आयको मेळटा जो सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता तो खरोच भागी कित्याक त्याच देवान रचला सर्ग आनी संवसार दर्यो आनी तांतू आसा तें सगळें मोगाच्यानो आमी हर एकले देवाचेर विश्वास दवरता त्या देखून आमी आज हांगासर आयल्या त्याच भावार्थान आमी हांगासर जेजूक मेळोंक आयल्या आमकां हर एकल्यांक देवाचेर विश्वास आसा केदोळ पर्यंत आमच्या जिणयेन बरेंपण करता आसतना विश्वास दवरूंक सुलभ पूण जायते फावटी कश्ट येता आसतना आमी कितें करता जावं पुरो आमी पंडिता लागीं वता जावं पुरो भविश्य आमी पळयता जावं पुरो आनी कितें सुतगी नाडोगी हें बांदून आमी तांतू आमचो भावार्थ दवरता शिवाय जेजूचेर न्ही ते देखून मोगा भाव भयणीनो आमचो विश्वास आमचो भावार्थ सदांच देवाचेर आमी दवरूंक जाय कसलीय घडी तांगडून दी देव आमचे सोबे आसा रचलेलो देव आमकां केदींच सोण घालिना म्हणलो भावार्थ सदांच आमचे तें आसूंक जाय आनी मुंदासून आमकां आयको मेळटा तो सासनाक विश्वासीपण सांबाळटा धगध भोगतेल्यांक तो नीत करून दिता भुकेल्ल्यांक जेवंक खावंक दिता कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता बागवाल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पर नितीवंतांचो मोग करता सर्वेस्पर परक्यांक राखता अनाथांक आनी विधवींक सांबाळता पूण नश्ट्यांची वाट वांकडी करता सर्वेस्पर सासनाक राजवट चलयता तुजो देव सियोना सासनाच्या ससनाक मोगाच्यानो आमी हर एकले सर्वेस्पराक स्तुती करूंक फावो आमच्या जिणये पळयणार आमकां तो राखता सांबाळता जावं पुरो आमच्या जिणये पळयणार कश्ट येतात सोलवण येतात तरी की आमचो विश्वास आमी देवाचेर दवरया सदांच आमी देवाची स्तुती करया आनी ह्या वेळार आमी गावया गीत सृश्टिगळे स्तुती हाडिरी ಸಮಯची ಸ್ತುತಿ ಮುಖಾಂತ 572
ಆಳಿರಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಕರುವರವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಏಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಸಾಲದಗವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ದೇವರ ದೂತರೇ ಆಗಸವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ದೇವರ ದೂತರೇ ಆಗಸವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರ ಸಂಕಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ जिजूku आम्ही निरंतरी अर्गा आणि होगलाब दिवंक फावो आनी ह्या बसोतो आमी हांगासर जमल्या वडा थाळ्यान जिजूक आमी सांगया अर्गा आणि होगलाब तुका सोम्या जेजू 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 वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू प्रणिपात तुका सोम्या जेजू प्रणिपात तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू मोगाचनो तो जेजू क्रिस्त हांगासर उंड्या रुपाकाल ह्या पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हाजार आसा आनी हो आमचो एकल्याचो भावार्थ आनी त्याच जेजूक मेळोंक आमी हांगासर जमल्या त्याच जेजून ताचे मांस आनी रगत आमकां आत्मीक खाण जावन आमकां दिला आनी त्याच जेजूचे मांस आनी रगत आमी निरंतरी सेवता त्याच जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेता त्याच जेजूक आमी अनुभव करता त्याच जेजूचो मोग आमी एकामेका सांगता वांटूंक साध्य जाला तोच जेजू देव जाल्यार ह्या संवसारी मनीस जावन आमचे खातीर ह्या संवसारी आयलो
आम्हा हर एकल्यांक पातकाचें बोगसाणें दिवच्याक आमकां हर एकल्यांक सोडवण दिवच्याक जेजू ह्या संवसारी आयलो. ह्या पासत जेजूक आमी म्हणया अर्गा तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू. अर्गा तुका सोम्या जेजू. त्या वेळार आमी चरण घेवया. तुका सोम्या हांव अर्गा दितां. तुका सोम्या हांव अर्गा दितां, तुजी विचित्रत्यानी अर्गा, तुजो दैवीक प्रगट करता, तुका सदांच सुन्ना वाडटा. परत घेवया. तुका सोम्या हांव अर्गा दितां, तुजी विचित्रत्यानी अर्गा, तुजो दैवीक प्रगट करता, तुका सदांच सुन्ना वाडा. मोगाचोनो तोच जेजू क्रिस्त आमचो हर एकल्याचो इश्ट जावन आसा. आपल्या आशिसांक जेजून म्हळें हांव तुमकां साकर म्हणना, बदलाक तुमी म्हजे इश्ट म्हणून जेजून म्हळें. आनी तोच जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्यांकी ताचे इश्ट म्हणटा आनी आमचे हर एकल्यांचे हे भाग जावन आसा. सदांच आमच्या कश्टांत आमकां तो आदार दिता, आमकां तो राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता. ह्या पासत आमी म्हणया अर्गा तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू. अर्गा तुका सोम्या जेजू. परत आमी गावया. तुका सोम्या तुका सोम्या हांव अर्गा दितां, तुजी विचित्रत्यानी अर्गा, तुजो दैवीक प्रगट करता, तुका सदांच सुन्ना वाडटा. परत घेवया. तुका सोम्या हांव अर्गा दितां, तुजी विचित्रत्यानी अर्गा, तुजो दैवीक प्रगट करता, तुका सदांच सुन्ना वाडटा. मोगाचोनो तोच जेजू क्रिस्त आमचे खातीर ह्या संवसारी आयलो. आमचे खातीर कश्टाचें मरण सोंसलें. आमकां हर एकल्यांकी बरी शिकवण दिली. जेजूची शिकवण भोव सोंपी. एकामेकाचो मोग करा, एकामेका बुगसून जियेया, सोंसणेकायेन जियेया, खालतेपणान जियेया. हें जावन आसा जेजूची शिकवण. आनी ह्या मुखांत्र जो कोण जेजूची शिकवण पाळटा ताच्या जिवितांत जायतीं आचापां घडल्यांत आनी ह्या मुखांत्र ताच्या जिवितांत बरेंपण घडलां. समाधानान तो जियोंक शकला. कश्ट आयल्यार सोंसणेकायेन ते सोंसूंक फूड करूंक ताका धैर्य फावो जाला. तेजे करून आमकां हर एकल्यांकी तेच जेजून सांबाळून व्हेला, राखून व्हेला. त्या पासून आमी म्हणया अर्गा तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू. अर्गा तुका सोम्या जेजू. गावया परत. तुका सोम्या हांव अर्गा दितां, तुजी विचित्रत्यानी अर्गा, तुजो दैवीक प्रगट करता, तुका सदांच सुन्ना वाडटा. तुका सोम्या हांव अर्गा दितां, तुजी विचित्रत्यानी अर्गा, तुजो दैवीक प्रगट करता, तुका सदांच सुन्ना वाडटा. मोगाचोनो आमी सदांच हर एका घडये घडये जेजूक आमी स्तुती करया आनी ह्या मुखांत्र जेजूची सदांच आमी आशिर्वाद मागून घेवया. पवित्र पुस्तक आमकां मेळिल्लें उरतें दायज मोलादीक भंडार
आनी ह्या मुखांतर सदांच जेजू आमचे लागीं उलयता. जर आमी जेजूचो ताळो आयकता खंडीत जावन आमच्या जिणयेक लागून आमच्या जिणये ताकेद आमकां निरंतर जेजू जागवण दिता. जावं परो आमकां वडिलां मुखांतर विविध गणितां मुखांतर विविध संदर्भां मुखांतर जेजून आमकां जागवण दिल्ली आसा, शिकोवन दिल्ली आसा, आमचे जिबीत परिवर्तन करूंक आमकां आदार दिल्लो आसा. देखून परत आमी जेजूक अर्गां दिवन म्हणया, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. गावया. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्रत्यानी आला, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच सुन्ना वाटा. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्रत्यानी आला, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच सुन्ना वाटा. मोगाचेनो जेजूक आमी निरंतरी अर्गां दिवनूच आसा. कितली अर्गां दिल्यारी ती उणीच, कित्याक जेजू आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. आमकां जेजून कितेंच सोण घालूंक ना. आमी जेजू तोंड पयस गेले हांव जावं पुरो, पूण जेजू आमकां फाटीं हाडला. वेचिकताच्या वापारांत आमी पळयता थंयसर तो सुकोवन गेल्लो पोत जेदना फाटीं येता आनी ह्या वेळार बापय ताका सवालां घालना, तुवें कित्याक अशें गेलें, कित्याक म्हजी आस्त बाडली, कितेंच सवालां घालना. बदलाक बापय संतोश पावता आनी थंयसर संभ्रम करता, फेस्त आचरण करता. आनी हें जावन आसा मोगाचेनो आमच्या जेजूचो मोग. जर आमी जेजू तोंड पयस गेल्यार जेजू आमकां सोण घालना. जेन्ना आमी खरें काळजान आमची पातकां वळखून परत आमी जेजूक लागीं सरलेल्या वेळार जेजू आमकां सवालां घालना. बदलाक जेजू संतोश पावता आनीक जेजू आमकां आशिर्वादांनी भरता. देखून आमी आमच्या जिणये पयणार जायते फावटी आमी चुकोवन पडल्या, तरीकी जेजू आमचो मोग केला. तो जेजूचो मोग निरंतर अपारमीत म्हणल्यार आमी समजून घेवया. आनी ह्या वेळार आमी उबे रावन गावया गीत आराधने तंदे, आराधने येसुवे. तळ्यार गावया. आराधने तंदे, आराधने येसुवे, आराधने आत्मने, त्रिएका देवाने. परदी मरिणीदा ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು.
कಡೆ आम्ही हात उभारूया. आराधने तंदे आराधने येशुवे आराधने आत्मने त्रिएका देवने परत गाऊया. आराधने तंदे आराधने येशुवे आराधने आत्मने त्रिएका देवने पूर्वजरुंडरु मन्ना सावರ ಬಿಡಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವರ ಬಿಡಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ त्रिएक देवने कटकरा आराधने तंदे आराधने येशुवे आराधने आत्मने त्रिएक देवने हालेलुया 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 हालेलुया. Toți ce sunt la hăliet plânge la sabatul. Toți ce sunt mogana mi onda sor zemlja. Toți ce sunt la hăliet plânge आशीर्वादानी भरता. Toți ce sunt moga mi करी. Sărămi bășia. मुळचनो दोळपुरियांत जेजूक आमी स्तुती केली, जेजूक आमी अर्गां दिली. पूण परत एक फावटी आमच्या जिणयेचेर आमी नदर घालया. जेजून आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां. आमच्या जिणये पळयणार जायतीं अजापां घडून आसात. एक घडी बरो आमची दिश्ट उंड्या रुपी आसच्या जेजू समकार आमी दवरया. कसली सकड आमच्या जिवितांत अजापां घडल्यात. मौनपणी जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमी अर्गां दिवया आमच्या कुटुंबा पासत. बरें कुटुंब आमकां हर एकल्यांक फावो केला. बरीं वडीलां आमकां फावो केल्यात. देवबिरान तिचें कुटुंब आमचें जावन आसा. आमच्या कुटुंबाक देवान आशिर्वादांनी भरल्यात. जेजूक आमी मौनपणी अर्गां दिवया. अर्गां दिवया आमच्या भुरग्यां पासत, घरांत आसच्या युवा जाणां पासत, घरांत आसच्या मालगाड्यां पासत. आमची भुरगीं आमकां आयकतात. सांगलेलें उतर ती आयकतात. आमची घरांत आसची मालगाडी आमकां आस्त जावन आसात. ह्या पासत जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिणये पळयणार
आमकां जेजून विविध देण्यांनी नेटयला. ह्या पासून जेजूक आमी अर्घां दिवया. जेजून आमकां हर एकल्यांक मोग करचें देणें दिलां. जेजून आमकां हर एकल्यांक भुगसूंचें देणें दिलां. आनी ह्या मारिफात आमी एकामेकाचो मोग करूंक शकल्या. जावं बरो कुटुंबांत शेजारा वाड्यान प्रगतीन जियेत आसतना एकामेकाच्या मोगांत आमी जियोंक शकल्या. जावं पुरो थोडे फावटी आमचे मदें सोडवणें घडलां, आमचे मदें उलोवणें घडलां, जावं पुरो तरीकी एकामेकाक भुगसूंक आमकां साथ दी जाला. आनी कशें साथ दी जाला? त्या जेजूक आमच्या काळजांत सेविल्ल्या वरवीं, त्याच जेजूक आमच्या काळजांत आमी अनुभव केले मारिफात आमकां एकामेकाक भुगसूंक साथ दी जाला. ह्या पासून आमी जेजूक अर्घां दिवया. आमकां हर एकल्यांक खालतेपणाचें देणें आसा, सेवा करचें देणें आमचें थंय आसा, सोंसणीकायेचें देणें आसा. आनी हें आमच्या जिणेंत आमी रुथा केलां. जी गणितां करता आसतना आमकां सोंसणीकाय सांबाळूंक आमकां साथ दी जाला. जी गणितां करता आसतना आमकां वर्त जावंक आमकां आशा आसल्यार आमी खालतेपण दाखयलेलें आसा. आमी एकामेकाची सेवा केल्ली आसा, एकामेकाच्या गरजां पळोवल्ले आसा, गुटान आमी एकामेकाक आदार दिल्लो आसा. आनी हें सकट आमकां साथ दी जाला त्या जेजू वरवीं मात्र. जेन्ना आमी जेजू काळजांत अनुभव केला ह्या वेळार मात्र असली बरी करणी करूंक आमकां साथ दी जाला. ह्या पासून आमी जेजूक अर्घां दिवया. जेजूक आमी अर्घां दिवया. आमच्या जिणेंत जायते कश्ट आयल्यात, आमी सलवणी अनुभव केल्या, निराशेन आमी आसाव, तरीकी आमी जेजूक अर्घां दिवया. आनी ह्या मारिफात जेजू आमकां हर एकल्यांक कितेंय एक लिसांव दिता, कितेंय आमकां शिकोवन दिता, वा आमचे कश्ट फूड करूंक आमकां धैर्य दिता, बोल दिता. आनी आमी हर एकल्यांनी आनीकी चडीत गटायन बरोवंक, आनीकी आमी धैर्यादीक जावंक जेजू आमकां आदार दिता. जोबाच्या पुस्तकांत आमी पळयता जोब एक नितीवंत व्यक्ती जाल्यार देवान ताची परिक्षा केली. आमच्या जिणेची परिक्षा जाता, तवळतोळ आमच्या जिविताची परिक्षा जाता. आनी ह्या मारिफात जेजून आमकां सोंड घालूंक ना, आमचे कश्ट फूड करूंक आमकां जेजून आदार दिल्लो आसा. जेजूक आमी आयक राखिल्लें आसा, जेजू लागीं आमी मागिल्लें आसा. आनी अशें जेजू निरंतरी आमकां आदार दिल्लो आसा. ह्या पासून जेजूक आमी अर्घां दिवया. आमच्या जिणेंत जायते कश्ट आयल्यात, आनी ह्या वेळार आमकां कोणूच समजना म्हणून आमकां भोगल्लें आसा, कोणूच आमकां आयकना म्हणून आमकां भोगल्लें आसा. आनी ह्या वेळार आमी जेजू सरशी आयल्या. आनी जेजून आमकां बुजवण दिल्ली आसा. जेजून आमकां सांगलें आसा, कोणीच तुका सोडल्यार हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुजे सवय आसा म्हणून आमकां बुजवण दिल्ली आसा. आनी आमकां जेजून राखून सांबाळून व्हरलें आसा. ह्या पासून जेजूक आमी अर्घां दिवया. जेजून आमच्या हर एकल्याची पातकां बक्षिल्यांत, आमकां हर एकल्यांक तो राखता आनी सांबाळटा. मी आयदोळीस आयकल्या प्रमाणे जेजूचो मोग अपरिमीत. वेचीक पुतक जेन्ना तो फाटीं आयलो आनी ह्या वेळार जेजून ताका सोंड घालून बदलाक थंयसर बापान पुताक आरोवन धरलें. आनी हसू जावन आसा जेजूचो मोग. जेन्ना आमी जेजू सरशी येता तो आमकां सोंड घालना, बदलाक आमकां हर एकल्यांक बक्षिता. थंयसर आमी पळयता कुर्सार निमाणें तो सोर सयत आपणा लागीं पाप रडलेल्या वेळार ताकाय जेजून बक्षिलें. तो जेजू क्रिस्त आमकांय निरंतरी बक्षिता. आमी हर एकल्यांनी ताच्या गोपांत आसा जाय, आमी हर एकल्यांनी सासणीक जिवी जोडी जाय. आनी ती देवाची खुशी जारी करच्याक जेजू ह्या संवसारी आयलो. ह्या पासून जेजूक आमी अर्घां दिवया.
मौनपणी आमच्या जिवितांत घडलेलीं जायतीं घडितां आसात आनी ह्याच जेजूक आमी मेळोंक आयल्या अर्गां दिवंक आयल्या एक घडीभर आमच्या जिविताचे नियाळ करया आनी जेजूक आमी अर्गां दिवया. सर आमी उबी रावया आनी आमी गावया गीत अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजांत. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजांत. दिनवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो भाव बोला व्हडा आनंदान. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजांत. सर्गी दरबार साडून संवसार कायलोय देखून अर्गां तुका सोम्या. कुर्सार मोडून आमची सोडून गेली देखून अर्गां तुका सोम्या. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजांत. दिनवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो वावडून बोला व्हडा आनंदान. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजांत. मोसम तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या. काळजांत म्हज्या तुवें भिरार केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजांत. दिनवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो भाव बोला व्हडा आनंदान. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजांत. सर आमी बसया. मोगाच्यानो हो एक घंटो भर आमी जेजूक अर्गां दिली, जेजूची आमी स्तुती केली आनी जेजून केल्लें सर्व बरेंपण आमी नियाळ केलो. थोडो वेळ आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. खंयसर आमी हर एकलीं सुकोवन पडल्या, आमी हर एकलीं पातकी, आमच्या हर एक थंय अवगुण आसा, आमी हर एकलीं सुकोवन पडटा. ह्या वेळार आमचें उणेपण कितें म्हणलें आमी वळखून घेवया. सर्व आमी दोळे धांपया, आमचेच जिणयेचेर आमी नदर घालया. खंयसर आमी सुकोवन पडल्या. आमच्या जिणये पळयणार आमी मागणें करूंक आमी आलसाय केल्या. आमी हेरां संगतीक सडीत घमंड दिल्लें आसा. संवसारीक कुशालकायेक आमी सडीत घमंड दिल्लें आसा. मागणें म्हणटा आसतना आमकां हर एकल्यांक तें नाका. कुटुंबांत आमचें कुटुंबा जिवीत कशें आसा. एकामेकाच्या मोगांत आमी जियोंक शकल्या गे.
एकामेका बगसून आमी जियोंक शकल्यांगी पती पत्नी मदलो संबंध वडील आनी भुरग्यां मदलो संबंध मालगाडी आनी कुटुंबा मदलो संबंध आज कसो आसा रागान आमी जियेवत आसावंगी मोसरान आमी जियोवन आसावंगी फारीकपणाच्या चिंतपान आमी जियोवन आसावंगी नियाळ करया जिणे पळयणार आमकां जायतें बरें करूंक अवकाश मेळटा आसतना बरें करूंक हांवें आलसाय केल्या गी फकत म्हजें मात्र हांव स्वार्थ चिंतांगी हेरांचें म्हाका कांय इल्लें पळोवन गेलां गी नियाळ करया कितलेशे फावटी हेरांचें हांवें नांव पाड केलां जावं पुरो ल्हानशा मट्टार जावं पुरो व्हडल्या मट्टार हेरांचे अवगुण हेरांचे उणेपण हांवें आनी एकल्याक सांगल्यात की जेजून आमकां म्हणा जर तुजो भाव सूख करता जाल्यार ताका वचून गुटान तिदवी पूण आमी गुटान तिदवच्या बदलाक हेरांची आमी जडती केल्या आमच्या कुटुंबांत भायर आमी सट्टांक आतां बरें उलोवन फाटल्यान तांचें नांव पाड केलां गी कसल्या वायट संगतीचो आज हांव गुलाम जालां कसले वायट संगती म्हज्या मती भितर आसात नियाळ करया पयशांक अधिकाराक हांव आशेलां गी दुडवाचो म्हाका मोग आसा गी फकत ग्रेस्त काय जोडूंक संवसारी आशेंत हांव वंदवालां गी नियाळ करया कुटुंबांत म्हजी जबाबदारी हांव कशें पाळोवन आसा एक बापूय जावन एक आवय जावन एक पती जावन एक पत्नी जावन एक भुरगो जावन इवाजण जावन वा वावरा तळार आमकां आसली जबाबदारी आमी कशी पाळोवन आसा आमच्या कठीण उतरां मारिफात आमच्या कठीण करण्या मारिफात हेरांक आमी रडयलांगी दुखयलांगी जिणेंत कश्ट येता आसतना सलवणी अनुभव करता आसतना देवाक हांव दुर्सालांगी हेरांनी म्हाका तितवण दिता आसतना ते बऱ्या मनान हांवें खाण गेलांगी वा परत ताका फाटीं जबाब दिवन ताचे उणेपण उखल धरूंक हांवें प्रयत्न केलांगी म्हजो विश्वास माट मंत्र प्रतिस्पणाचेर आसा गी वा खऱ्या देवाचेर आसा हर एक दीस पेपरांनी भविश्य पळोवन त्या प्रमाणे हांव चलतां गी वा म्हजो विश्वास हांव देवाचेर दवरन आसा
कामार पिवण येसो हांव गुलाम जालांगी. सदांच पवित्र पुस्तक वाचून नियाळ करून त्या प्रमाणे जियेल्या वेळार आमी खरेंच समाधान सोडटा. पूण पवित्र पुस्तक आमकां मोलादीक म्हणलेलें भांडार म्हणून आमी लेखी नासतना तें पयस दवरलांगी. मोगाचेनो आमचें उणेपण कितें म्हणल्यार आमी हर एकली जाणां आसा. आमचे हस्कत काय आमी हर एकली जाणां आसा. आमी हर एकली सोलवून पडटा. कुमसाराचो सक्रामेंत आमकां जेजून दिल्लो भोव सक्रामेंत आनी असो आमी सदांच प्रयोग करता की तो जेजू क्रिस्त आमकां बक्षिता, आमची पातकां बक्षिता. खऱ्या काळजान आमी आमची पातकां वळखून काण गेल्यान की इकडे भर मावूनपणी आमच्या जिणयेचेर आमी नदर घालया. खंयसर आमी सुकोवन पडल्या. कित्याक आमकां पाटी येवंक साध्य ना. कसले संगती आमकां अडखळ हाडटात. कित्याक आमकां बरें जिवी जियोंक साध्य ना. एक घडी भर नियाळ करया. जेजू आमकां राखून आसा. जेजू आमकां अत्रेगून आसा. कशें थंयसर बापय वेचीक पुताक राखून आसलो आनी जेन्ना पूत आपली पातकां वळखून बापा सरशी येता आसतना संतोशान बापय ताका स्विकार केलो गी. त्याच प्रमाणे जेजूय आमकां हर एकल्यांक राखून आसा. आमचें उणेपण वळखून घेवंक, परत नवें जिवी जियोंक, एकामेका बगसून जियोंक, सोडधोड करून जियोंक आनी ह्या मुखांत आमचें खरें समाधान आमी जोडी जेजू आशेता. एक घडी भर आमी कोणाक दुखयला, कोणाक आमी अन्याय केला, कोणाक आमी विरोध केला, कोणें आमकां दुखयला, सगळ्यांचो आमी उडास काडया. तांचे पासून आमी मागया. सर आमी उबी रावया आनी गावया गीत बोगस सोमिया पातका मुची बोगस. बोगस सोमिया पातका मुची बोगस. बोगस सोमिया पातका मुची बोगस. काको Oci kali dewa agani kakuti aprat boleh kasih pusu mojir pawir moti.
पापादाले गुन्या आवे केलो गुन्या करसा अंजवालो पातन करसा São Paulo घालात घरां बरयल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 6 वळू 9 तावन 10 अशें बरें करचें तें पुरो जावन तुमी सोडचें न्हय बरें करचें सदां आमी उणें करिना जाल्यार फावो त्या वेळार आमी पीक लवतल्या देखून मेळिल्ल्या संदर्भाचो उपयोग करून समेस्त मनशांक भोव करून भावार्थी जावन आमच्या घराण्याची जाल्यान तांकां आमी बरें करया सर्व आमी बसया मोगळच्यानो आत्ता वाचल्या ह्या वाचपाचो थोडो वेळ आमी नियाळ करया आमकां म्हणटा सांग पावलो बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्हय मोगाच्यानो बरें करूंक आमकां पुरो जाता गी नियाळ करया आमी हर एकल्यांनी निरंतरी मागणें करूंक जाय मी पळयता जेजू तवळ तवळ आपल्या बापा लागीं मागतालो आनी ह्या मुखांत देवा आनी पुताचो संबंध थंयसर निरंतरी आसलो आज आमकां मागणें करूंक पुरो जाता गी कुटुंबांत मागणें म्हणटा आसतना आमी कितलो वेळ दिता घरांत आमकां आमी हर एकली वैयक्तीक जावन कितलो वेळ आमच्या जेजू लागीं आमी करशेता आमकां मागणें करूंक पुरो जाता गी आमकां म्हणटा सांग पावलो बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्हय देखून आमकां पुरो जावंक नजो आमकां जेन्ना आमी मागणें करता आमकां पुरो जावन नजो कित्याक आमी बरें करता मागणें केल्ल्या मरिफात आमी कितेंच वायट करना बदलाक आमच्या जिवितांत बरेंपण जाता हेरांच्या जिवितांत आमी बरें करूंक शकता ते देखून मागणें करूंक आमी पुरो जावंक नजो दुसऱ्यान आमच्या हर एकल्यातय वायट आसा येदोळूच आमी जेजू लागचें बोगसाणें मागलें आमच्या जिणयेची आमी वरोवणी केली आनीक आमी आमकां पुरो जावंक नजो आमचें वायट हुमटोन काडूंक आमच्या हर एकल्यातय उणेपण आसा आमच्या हर एकल्यातय अवगुण आसा आमी हर एकली ताळण्याक सांपडटा तरीकी आमचें तें आशिल्लें इल्लेशें वायट हुमटोन काडूंक पुरो जावंक नजो जावं पुरो म्हाका मोसोर भोगता जावं पुरो म्हजे थंय स्वार्थाची चिंतना आसात आनी असले स्वार्थ होगडोवंक म्हाका पुरो जावंक नजो बदलाक हांवें हें सक्कड वायट उमटुल्ल्या वेळार मात्र थंयसर बरें जावंक साध्य जाता म्हणजे जिणे पळयणार आमी हेरांक कुमोग करूंक आमकां पुरो जावंक नजो आमच्या जिणे पळय आमी निरंतरी एकामेकाच्या गरजांक पावा जाय एकामेकाच्या गरजांक पावचें म्हळ्यार फकत पयशांनी वा दुडवांनी
आमी गरजांक पावचे न्ही, बदलाक एकामेकाक आमची बुजवण गरज आसा. जो कोण कश्टोन आसा तसल्याक म्हजें बरें उतर गरज आसा. जो कोण एक सोलवण पडला जावं पुरो एकल्याची कितेंय सुखी घडल्यात मनशा सैमाक लागून आमी हर एकल्यानी सुकोवन पडचें सहज. पूण एक व्यक्ती सुकोवन पडटा आसतना ह्या वेळार आमी कितें करता, खंयच्या दृश्टीन आमी ताका पळयता. तसल्याक आमी धैर्य दिता गी तुजें हांव सूख घडली वडना आनी मुखार बरें कर म्हणून ताका बुजवण्याची उतरां दिता गी. बदलाक ताची आमी सदांच तनकी करता. परत आनी परत ताका आमी सकल हाडूंक आमी प्रयत्न करता गी. बदलाक आमी वयर हाडूंक आमी प्रयत्न करता. देखून आमी हर एकल्यांनी बरें करूंक आमकां पुरो जावंक नजो. आमकां जायते संदर्भ मेळटात. हर एक दिसा आमकां बरें करूंक जायते संदर्भ मेळटात. जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत, जावं पुरो आमच्या शेजारा वाड्यान फिरगेचें बरें म्हणटा आसतना येदो सांगलेले प्रमाणे फकत पयशे बुजवण मात्र न्ही, बदलाक आनी एकल्या विशयान बरें उलोवचें. जेन्ना एक व्यक्ती आनी एका विशयांत वायट सांगता आसतना ताचे अवगुण सांगता आसतना हांवूय ताचे सांगता मेळटा गी वा ताका विरोध जावन उलयता ना, तो तसलो व्यक्ती तसो न्ही, ताचे थंय बरेंपण आसा. वा वायट सांगता आसतना हांव ताचे विशयान बरें सांगूंक प्रयत्न करता गी. मोगाचे न्हू आमकां हर एका दिसा म्हणल्या भशेन आमकां अवकाश मेळटा. ते देखून बरें करूंक आमकां पुरो जावंक नजो. तिसऱ्यान आमी बोगसूंक आमकां पुरो जावंक नजो. आमच्या जिणे पळयणार मनशा सैमाक लागून एकामेका जावं पुरो उलोवणें जावचें सहज. आमी पळयता ल्हानशा कारणां पासून एकामेका झगडें जावचें आनी जिणी बोर तेंच आमी जियोवचें, खाण घेवन जियोवचें वा फारीकपणाच्या चिंतपान जियोवचें. थोडे फुडें सांगलेलें आसा, हांवें ताका जायते बडी बक्षिलां, कितले बडी बक्षूंचे, म्हाका बक्षून पुरो जालें म्हूण सांगलेलीं उतरां आसात. जर जेजूक बक्षून पुरो जाल्लें जाल्यार आज आमी कोणी हांगासर आसते ना. मुगाचे न्हू जेजू आमकां हर एकल्यांक बक्षिता. आमी हर एकली देवाची भुरगीं ह्या संवसारी सुकोवन पडटात. मनशा सैमाक लागून सुकोवन पडचें सहज. थोडे फावटी उद्वेगान, रागाच्या द्वेशान थोडे फावटी नाका जाल्लीं उतरां येतात. पूण आयकल्लो व्यक्ती कितें करता, म्हाका ताणें तशें म्हळें, तो कोण म्हाका तशें म्हणूंक. ते देखून तेंच काण घेवन आमची जिणी आमी पाड करता. बदलाक आसूं दी वडना, खंय रागान तो तसो उलयलो, फारीक द्वेशान तो तसो उलयलो म्हणून जर आमी धनात्मक रितीन काण घेता आमची भलायकी आमी कितें बरी करून दवरता मात्र न्ही, देवाची आशिर्वाद आमी जोडून घेता. पूण जर आमी बक्षिना जाल्यार आमचीच मोतीची भलायकी आमी पाड करता. देखून मुखार भाव भयणीनो आमकां बक्षून पुरो जावंक नजो. देखून थंय सांग पावलो म्हणटा अशें बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्ही. जावं पूण आमचें थंय बरें मन आसा, आमी बरें करूंक जायते फावटी प्रयत्न केल्ले आसा, पूण थोडे फावटी सडन आमी सोडिल्लें आसा. पुरो इतलें पुरो बरें केल्लें पुरो म्हणून सोडिल्लें आसा. आमी केदाळ पर्यंत बरें करचें. ह्या संवसारी आमचे जिणी आखेर जाता पर्यंत आमी बरें करचें आमी सोडूंक नजो. ते देखून आमी निरंतरी बरें करूंक जाय. आनी ह्या मुखार जर हांव आनी तुमी बरें करता आमकां बरेंच पाटी मेळटा. जर आमी वायट पाटी दिता आमकां वायटच पाटी मेळटा. देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो सांग पावलोन सांगच्या प्रमाणे आमी बरें करचें केदोळ पर्यंत आमची संवसारी जिणी अखेर जाता पर्यंत आमी हर एकल्यांक बरें करया. कोणाक बरें करचें, फकत म्हाका बरें करतल्या मात्र बरें करचें गी, खंडीत जावन न्ही. जेजून आमकां हर एकल्यांक सांगलें आसा दुस्मानाचो मोग करा. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करता जाल्यार कितें फायदो. देखून आमी बरें कोणाक करी जाय, आमकां वायट केल्ल्यांक, आमकां वायट मागयल्ल्यांक आनी ह्या मुखांत्र तांकां आमी बरें करता आसतना देवातावन हांव आनी तुमी आशिर्वादा जोडटा. कितेंच आमकां उणें जावचें ना, बदलाक
देवातून आमी आशिर्वाद जोडटा देखून आमकां बोगसूंक पुरो जावंक नजो कशें जेजून आमकां निरंतरी बक्षिता गे आमी आमच्या भावा भयणीक बक्षी जाय जर आमी आमचेच राजांव उलयता जाल्यार थंयसर बक्षाणें साथ दिना बदलाक थंयसर द्वेश फुडें सरून वतालें देखून सदांच आमी बक्षिल्ल्या वेळार थंयसर बरेंपण करता म्हूण उडास दवरया आनी मुद्दासून थंयसर आमकां आयकोंक मेळ्ळें बरें करचें साधन आमी उणें करिना जाल्यार फावो त्या वेळार आमी पीक लावन थेल्या बरें करचें आमी उणें करिना जाल्यार फावो त्या वेळार आमी पीक लावन थेल्या म्हणजे आमच्या जिणे पळयणार आमी फळ जोडटल्या आमी पळयता एक रूख एक जड लायता आसतना एक मुठी फळ दिना बदला जायतीं वर्सां घाण घेता उपरांत बरें फळ आमकां मेळटा त्याच प्रमाणे जर आमी सदांच बरें करता एकामेकाच्या गरजांक पावता एकामेकांक आदार दिता आनी ह्या वेळार आमच्या जिणे पळयणार आमकां प्रतिफळ मेळटलो जर आमी बरें करचें सोडटा आनी ह्या वेळार आमच्या जिणेचे थोडे फावटी आमीच नास मागोवन घेता देखून मोगाळ भावा भयणीनो सदांच बरें करया कोणाक हर एकल्यांकी जेजून हर एकल्यांकी बरें केलें आनी आमी हर एकल्यांकी बरें करया म्हाका अन्याय केल्ल्याक म्हणजे नांव पाड केल्ल्याक म्हाका दुखयल्ल्याक आमी बरेंच करया जेन्ना आमी बरें करता आमकां बरें पाटी मेळटलें देवाची आशिर्वाद आमी जोडटले देखून एक घडी बरं आमी दोळे धांपया आनी नियाळ करया आमकां जायते फावटी बरें करूंक आमकां अवकाश मेळिल्ले आनी आमी कितलें बरेंपण केलां आमच्या जिणे पळयणार आमी मागोवंक आळसाय केल्या गी आमकां मागणें करूंक पुरो जावंक नजो पूण आमी पुरासाण दाखयल्या गी हेरांच्या गरजांक पावोवंक आमकां जायते अवकाश मेळिल्ले ह्या वेळार हांवें कशें स्पंदन केलां हेरांक बक्षूंक एकामेकाक सोलवण पडटा आसतना वा एकामेकाक कितें उलोवण जाल्ल्या वेळार बक्षूंक आमकां जायते अवकाश मेळिल्ले ह्या वेळार बक्षून हांवें बरें केलां गी जर हांव बरें करतां म्हाका फाटीं बरें मेळटलें जर हांव बरें करना फकत फारीकपणाच्या चिंतपान जियेता ह्या वेळार थंयसर कितेंच बरेंपण जायना बदलाक सडीत वायट घडटा मुगाचेनो आमी हर एकलीं जेजूचें बाळ तोच जेजू आमकां हर एकल्यांकी वाट दाखयता जर आमी जेजूक आयकता नियाळ करता आनी जेजून दाखयल्या वाटेन समकता ह्या वेळार आमकां सतान नितीन मोगान बक्षणाच्या स्पिरितान जियोंक साध्य जाता आमी सर्व उबी रावया आनी गावया गीत जेजू हांव जावन आसा तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या हर एक दीस एक घडी तुमची सकल भोगता तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या परत गावया तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या हर एक दीस एक घडी पूण करची सकल भोगता तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या वाडता थंय तूं वाडता थंय सोम्या वाडता थंय तूं वाडता थंय सोम्या हर एक दीस एक घडी तूं म्हजे सगी रावून वाडता थंय तूं वाडता थंय सोम्या परत गावया वाडता
तूं वाडता थंय सोम्या वाडता थंय तूं वाडता थंय सोम्या सगळे गोडी तूं म्हजे संगी रावून वाडता थंय तूं वाडता थंय सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या सगळे गोडी तूं म्हजे संगी रावून राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या परत गावया राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या सगळे गोडी तूं म्हजे संगी रावून राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 11 वळू 28 येया मुझे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्व दितां म्हजी जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जू वावोवंक सुलभ म्हजें वचें हळू सर मी बसया मुगाच्यानो आतां वाचल्या ह्या वाचपाचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करया जेजू म्हणटा येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विश्व दितां मुगाच्यानो ह्या संवसारी आमकां हर एकल्यांकी कश्ट आसात जल्माल्या बाळशातावन मोरा पर्यंत हर एकली कश्ट जातात भुरग्यांकी तांचेच म्हणले कश्ट आसात विवाजणांकी तांचेच म्हणले कश्ट आसात मध्यस्थ वर्गान वावर करतल्यांक तांचेच म्हणले कश्ट आसात तशेंच मालगाड्यांक प्रायवंतांकी तांचेच म्हणले कश्ट आसात आनी आमी हर एकलो कश्ट आता आनी जेजू म्हणटा येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विश्व दितां तर मोगाळ भावा भयणीनो आज आमचे कश्ट कसले खंयच्या कश्टांत आमी जियोन आसा आज कश्ट ते हांवेंच करून घेतल्यात की वा हेरांतोन म्हाका मेळिल्ले आसात की खंयच्या कारणा पासून आज हांव कश्ट जाता मोगाच्यानो थोडे फावटी आमच्या कुटुंबाचेर आमी नियाळ गेल्यार आज येदोळ सांगलेल्या प्रमाणे जर आमी बोगशीना एकामेकां बोगसून जियेना ह्या वेळार आमी कश्ट जाता जर आमी फारीकपणाच्या चिंतपां जियेता रागद्वेशाच्या मोसराच्या चिंतपां जियेता जाल्यार आमी कश्टांत येल्या जर फकत संवसारी चिंतपा प्रमाणे जियेता संवसारी कुशलकायेक वंदून आमी जियेता फकत संवसारी आशाक मात्र आमच्या जिणेंत आसा जाल्यार आमी कश्टांत येल्या फकत अधिकाराची आशा फकत पयशांची आशा वा हेरांक वायट करची तसली आशा असली सर्व आशा दवरून आमी जियेता जाल्यार आमी कश्टांत येल्या आज जेजू म्हणटा येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विश्व दितां आनी जेजू म्हणटा म्हजे जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका हांव जावन आसा बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो जेजून ह्या संवसार येवन सगळ्यांकी बरें केलें जेजूक जायतें आयकोंक मेळ्ळें जायते दुरसोणे जेजूक आयकोंक मेळ्ळें पूण जेजू ह्या सर्व संतीक
थंयसर मेतेर जायना बदलाक जेजूचे मिसांव स्पश्ट आसले त्या देखून जेजू आपणाकच खाली करता आपणाकच तो खालतो करता जेन्ना हांव आनी तुमी आमकांच खाली करता आमकांच आमी खालते करता ह्या वेळार आमचें वजन उणें जाता जर आमचें सारकें हांवें सांगलेलें सारकें हांवें सांगलेल्या प्रमाणे जाय जंय असली चिंत ना दवर हांव जी येता ह्या वेळार हांव कश्ट जाता जर हांव म्हाकाच ल्हान करता म्हाकाच हांव खालतो करता म्हजें वजन उणें जाता पूण मोगाळ भावा भयणीनो जेजून आमकां सांगलेलें आसा जो आमच्या वांजलांत आमकां आयकूंक मेळटा ह्या संवसारी तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच हांवें ह्या संवसाराचेर जैत वेलां तुमी ह्या संवसाराचेर जैत वरीस जेजू सांगता पळयता हांव जेजू ह्या संवसार येवन जेजू कुशालकायेन जियोना सुखान जियोना बदलाक जेजूक मेटांनी कश्ट आयले मोरयेमायच्या जिणेचेर आमी नदर घाल्यार मोरयेमाई मेटांनी कश्ट आली शिसांच्या जिविताचेर आमी नदर घाल्यार जेजू जिवान जावन सर्गा रावण जाल्ल्या उपरांत पवित्र मुतांचे थंय देवल्या वेळार उपरांत जेजू शिसांनी जेजूचे मिसा म्हूण दर्शन व्हरता आसतना तांकांय मेटांनी कश्ट आयले हर एक संत भक्ताच्या जिणेचेर आमी नदर घाल्यार हर एकले सांत भक्त कश्ट आले आज आमी हर एकली कश्ट आसा कश्ट जिविताचो वांटो जेजूनच म्हणलें आसा घेया तुमचे कुरीस जर आमचो कुरीस आमी घेवन जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार खंडी जावन जेजू आमकां आदार दिता आनी जेजू म्हणटा म्हजें जू वावोवंक सुलभ म्हजें वजें हाळू तर मोगाळ भाव भयणीनो कसलें वजें आज आमचें थंय आसा जावं पुरो मोसोर म्हणलें वजें आज म्हजें थंय आसा द्वेश म्हणलें वजें हांव काण घेवन आसा फारीकपणाच्या चिंतपान हांव जियोन आसा आनी जर असलीं सर्व वजीं म्हजें थंय आसा जाल्यार हांव कश्ट जाता जर ही सर्व वजीं हांव पयस करता जाल्यार म्हणजे एकामेका भुगसून जियेता एकामेका गरजां पावता एकामेकाचें बरेंपण हांव आशेता सदांच बरें करूंक हांव प्रयत्न करता जाल्यार मोगाच्यानो ह्या वेळार आमचें वजें हाळू जाता आनी आमी हर एकली सुटका जोडटा तर एक घडी भर आमी दोळे दंपया आनी नियाळ करया कसल्या कश्टांत हांव जियोन आसा कसले कश्ट आज म्हाका आसात जावं पुरो म्हज्या जिविताची परिक्षा जाता कशें परण्या सल्ल्यांत जॉबाक एक नितीवंत व्यक्ती जाल्यार ताची परिक्षा जाली की आमच्या जिणेची परिक्षा जाता पूण ह्या सर्वा मदें म्हजो विश्वास म्हजो भावार्थ हांव कोणा थंय दवरनासा कश्ट जिविताचो वांटो म्हणल्यार हांवें समजून घेतलां की आज म्हजें वजें जावं पुरो मोस्त्रान स्वार्थान हग्यान फारीकपणाच्या चिंतान हांव जियोन आसा की वा हें सकड हांव पयस करून म्हजें मतीचें समाधान जोडूंक हांव प्रयत्न करता की एकामेका भुगसूंक म्हाका साथ दी जालां की एकामेकाचें बरेंपण आशेवंक म्हाका साथ दी जालां की नियाळ करया सर आमी उबी रावया आनी गावया गीत जिणयेंतल्या कश्टा वेळार जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी पळता दुखांनी सूख असलेलो तो सांभाळता सदा परत गावया जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी पळता दुखांनी सूख असलेलो सांभाळता सदा चंचल जायना तो कंगल जायना तो
Astoro ponto poya Lagi suhaun tuja चंचल सायरा कंगल सायरा Astoro ponto poya Lagi suhaun tuja Palit sampradana Ankaratya pasa Kursachi samritachi Tatita sarki disha Palit sampradana Ankaratya pasa Kursachi samritachi Tatita sarki disha चंचल जायना कंगल जायना Astoro ponto poya Lagi suhaun tuja चंचल जायना Zainaka Astoro ponto poya Lagi suhaun tuja Sarumi Boshia Murachano Jesu kami ergandili Jesu kamचे उणेपण आमी सांगलें आमचे अवगुण आमी वळखून घेतले आनी जेजूचें उतर आमी आयकलें आनी ह्या वेळार आमी जेजूक आयकोवया आमी हर एकली जेजू लागीं उलयता जायते फावटी आमी जेजूक अर्गां दिता आमची ते सवा आमी मागता पूण जेजूक आमी उलोवंक आमी सोडिना जेजू आमच्या हर एकल्या लागीं उलयता जर आमी जेजूचो ताळो आयकता आनी ह्या वेळार जेजू आमच्या जिविताक लागून आमकां हर एकल्यांक संदेश दिता आनी जेजू विविध रुपांनी जेजू आमकां संदेश दिता जर आमी पवित्र पुस्तक वाचता नियाळ करता आनी ह्या वेळार जेजू आमकां त्या उतरां मार्फत जेजू आमकां संदेश दिता विविध गणितां करतात आमच्या जिणेंत जावं पुरो बरी गणितां करतात जावं पुरो कडू गणितां करतात आनी ह्या मार्फत जेजू आमकां संदेश दिता जावं पुरो आमच्या वडिलां मुखांतर तांणी दिवच्या तिदवणी मुखांतर जेजू आमकां संदेश दिता मोगाळ भाव भयणीनो जर आमी जेजूचो ताळो आयकता खंडी जावन जेजू आमचे लागीं उलयता देखून ह्या वेळार आमी जेजूक आयकोवया दोळ पर्यंत आमी जेजूक अर्गां दिली जेजूक आमी स्तुती केली आनी ह्या वेळार जेजूक आमी आयकोवया आमी सांगया उलय सोम्या आयकता तुजो चाकोर आनी ह्या वेळार आमी गावया गीत जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष जेजू तुझी उतरां काळजाचो संतोष जेजू तुझी उतरां दोळ्याचो उस्वास जेजू तुझी उतरां जिनेचो विश्वास जेजू
तुझी उतरा और प्रत्या माफी जेजू तुझी उतरा तर मोगाच्यानो आमची सर आमी दोळे धांपया आनी जेजूक आमी आयकोवया. जेजू आमच्या जिविताक लागून आमकां हर एकल्यांकी संदेश दिता. त्याच जेजूक मौनपणी आमी आयकोवया. सांगया, उलय सोम्या, आयकता तुजो साकोर. मोगाच्यानो जो कोणी जेजूचो ताळो आयकला खंडी जावन जेजून आमकां हर एकल्यांकी संदेश दिला. आमच्या जिविताक लागून जेजून आमकां हर एकल्यांक संदेश दिला. जर आमी हो आमचो कन्न घेता आनी ह्या प्रमाणे आमी जियेता आमच्या जिवितांत खरो संतोष समाधान आमी जोडटले. सदांच आमी जेजूक आयकोंक आनी ह्या मुखांत जेजून दाखयल्या वाटेन आमी समकल्ल्या वेळार आमी हर एकली एकामेकाच्या मोगान जियोंक साथ जाता, एकामेकाक बुकसून जियोंक साथ जाता, खालतेपणान जियोंक साथ जाता, सोंसणीकायेन आमकां जियोंक साथ जाता. तर आतां मोगाळ भाव भयणीनो, सादी जाल्ली आमी दिमी घालया आनी आमची तेसावां जेजू समोर आमी दवरया. भावार्थान आमी मागया. जो कोण भावार्थान मागता ताका जेजू खंडीत फावो करता. जेजू ताचे संवसारी पळयणार. जो कोण भावार्थान ताचे सरशी आयली कोणूच निराशेन फाटी वचोंक ना. त्याच भावार्थान आमी मागया. आमी मागया आमचेच पासत. आमी कितें मागचें? मागया आमी आमकां मोगाचें काळीज दी म्हणून आमी मागया. मागया आमी आमकां बोगसणेचें काळीज दी म्हणून मागया. सोंसणीकायेचें काळीज दी म्हणून मागया. खालतेपणाचें काळीज दी म्हणून मागया. कोणें म्हाका अन्याय केला, कोणें म्हाका विरोध रावला, कोणें म्हाका दुखयलां, कोणें म्हाका रडयलां, तसल्यांचो आमी उडास काडया. तांकां आमी बरें मागया. कोणाक हांवें दुखयलां, कोणाचें नांव हांवें पाड केलां, कोणाक हांवें लुकसाण केलां, कोणाक हांवें रडयलां, तसल्यांचो उडास काडया. तांचे लागचे बोगसणें मागया. तांच्या जिवितांत आमी बरें आशेवया. जर म्हजे थंय म्हाका भोगसूंक साध्य जायन म्हाका भोगोवन आसा, एका रितीन फारीकपणाच्या चिंतपणां जी येता जाल्यार त्या जेजूचो आदार आमी मागया.
बोक्सूंचे काळीज दी म्हणून आमी मागया. मागया आमी आमच्या कुटुंबा पासत, कुटुंबांतल्या हर एका संद्या पासत, मालगाडी आसात, भुरगीं आसात, हर एकल्या पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबान जावं पुरो आमच्या वाड्यान फिरगजेन विविध पिडे आसात, कश्टोवची आसात. पिडेन उळवळच्या हर एका संद्या पासून आमी मागया. तांची सेवा साकरी करच्या संद्यांसो आमी उडास काडया, तांच्या पासून ती आमी मागया. विविध रितीनी कश्टोवच्या संद्यां पासून आमी मागया. तांचे कश्ट एकामेकांक सांगूंक जाय नासतना आपणा भितरच कश्टोवच्या जायते व्यक्ती आसात, तसल्यांचो उडास आमी काडया, तांच्या पासून आमी मागया. कुटुंबांत द्वेश दवरन बोगसूंक साध्य जायनासतना रागान जियेवच्या वा असे समारामध्ये समस्या आसून वा कुटुंबान भाऊ भयणी मदें जाग्या खातीर समस्या आसून रागान फारीकपणान जियेवच्या कुटुंबा पासून आमी मागया. तांची मोत उजवाडोवन ती म्हणून आमी मागया. विविध समस्यांक वळख जाल्ल्या व्यक्ती पासून आमी मागया. सर्व भुरग्यां पासून आमी मागया. ती वाडोवन येता आसतना शगुणांनी वाडोवन येवंक, कुटुंबाचो ती अलंकार जावंक, देवबिरांतीन वाडोवन येवंक, देवाचो मोगतणी अनुभव करूंक सर्व भुरग्यां पासून आमी मागया. सर्व युवा जाणां पासून आमी मागया. बरो फुडार तांकां फावो जावंक, वायट संगतेक बली जायनासतना बरें जिवीत जियोंक, तांणी इगजमतेचो मोग करूंक, देवाचो मोगतणी अनुभव करूंक सर्व युवा जाणां पासून आमी मागया. परगांवांत आमच्या कुटुंबाच्या संद्यां पासून आमी मागया. तांच्या वावरांत तांकां प्रतिफळ लाभोवंक, एकसरपणान सांगात तांकां मेळोवंक आनी ह्या मुखांत सदांच विश्वासी जावन जियोंक तांच्या पासून आमी मागया. दिसपरतो ग्रास नासतना कश्टोवच्या, वावर नासतना कश्टोवच्या, आर्थीक रितीन कश्टोवच्या व्यक्तीं पासून आमी मागया. आमकां हर एकल्यांक ही पावसाची गरज आसा. कठीण ढग आसा, कोणाक उदकाचे अभाव आसात. वेळार आमकां पावस येवच्याक आनी ही भुमी थंड जावच्या पासून आमी भावार्थान मागया.
थोड्याच दिसांनी एलिसांव आसा. आमी हर एकल्यांनी जबाबदारी बरीत एलिसांवान पात्र घेवन बरे फुडारी आमकां मेळच्या पासत आमी मागया. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. आमचे कुटुंब, आमची भुरगीं बाळां, आमचे समस्ये, आमचे संतोष, आमचे बेजाराय, आमचे दूख सगळं आमी जेजूक समर्पया. रचलेलो देव आमकां केदींच सोण घालना, बदलाक तो आमचे सोबेन सदांच आसा. जेजू आमचो हर एकल्यांचो मोग करता, तो आमकां राखता आनी सांबाळता. तस जेजूक आमचें समर्पण करया आनी गावया सगळोच जेजूक समर्पिता. Suglos Jesus समर्पिता कुशेसहा ओसिता सर्वस्वक ताचे पातील साचिस्तय हा चिता सर्वसावनिता सर्वसावनिता सर्वस्माका सर्वंगारा हाव समर्पिता सर्वसावनिता सर्वसावनिता सर्वस्माका सर्वंगारा हाव समर्पिता सगळोच जेजू समर्पिता ताच्या पाया सरपडटा लौकिक कुशलाय ससांता ताणगी सोम्या म्हाका आता सर्वसावनिता सर्वसावनिता सगळोच म्हाका सर्वंगारा हाव समर्पिता सर्वसावनिता सर्वसावनिता सगळोच म्हाका सर्वंगारा हाव समर्पिता. मुगळा जेजू वो 1.5 घंटो तुजे सांगाता खर्च करूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या पासून आमी तुका दिन वाजता अर्गां दिता. आमचे जिणयेची वरवणी करूंक तुवें आमकां अवकाश करून दिलाय. आमी खंयसर आसा म्हळ्यार आमकां तुवें दाखोवन दिलाय. आमी जिणयेंत कशें फुडें सरा जाय तुवें आमकां संदेश दिलाय. हो संदेश आमच्या जिवितांत रुता करूंक आमकां तुजे कृपेन भर. सदांच तुज्या मोगान जियोंक आनी तुवें दिल्लो मोग एकामेका सांगता वांटून घेवंक आमकां तुजे कृपेन भर. आनी अशें तुवें दिवचें इनाम एक दीस सर्गीचें राज जोडोवंक आमची मोत उजवाडाय. हे मागणें करता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. हे देवडा सक्रामेंता गीत कर. Sacramenta, sastra, nama.
प्रार्थूया. देवा विचित्र सक्रामेता खाल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दय आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. भेटूंच्या जमल्या मंदिरांत तुझ्या कुटवा स्पिरिताना सांगाता मेळ्ळ्या घेवच्या वाटो जेवणांत क्रिस्ताच्या उतर तुझे आयकोंक आशिता उर्बेन मळच्या कुरपा मी म्हाका सर्गी कानाक लालिता तुझी खुशी काल जाता उतर तुझे आयकोंक आशिता उर्बेन मळच्या कुरपा मी म्हाका दैवीक सर्गी कानाक लालिता तुझी खुशी स्पिरिताना सांगाता मेळ्ळ्या घेवच्या वाटो जेवणांत क्रिस्ताच्या आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालोरे समरिफात देवान आमचेर उतरल्या सर्व बरेपणा बसोत अर्गां दिवंक आमी हांगासर जमल्या. तशेंच जायतीं तेसां वाडून आमी हांगासर आसाव. तो सर्वेस्पर देव आमकां हर एकल्यांकी बेसावांनी बरो आमची जिणी बऱ्या रितीन फूड करूंक आमकां आदार दिव म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान फवत रितीन भेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. देवा लागचें आनी एकामेका लागचें भोगसणें आमी जोडया. संगता म्हणया हांव पाती सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीओ सगळ्या उसारू समकाव मनान चिंतून आनी तोंडात विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत भगेवन सदांच आमकां आरमरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somiya
कर सोमिया कबूल कर महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्व वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. भोव पवित्र बापा, तुझ्या मागलेल्याच्या सासणीक याजकपणांत वांटो घेवंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका तुजो याजक जावंक विंचून काडलोय आनी तुजे पवित्र सभेचे सेवेक म्हाका नेमलोय. धैर्यान आनी दुलोबायेन शुभ वर्तमान परगट करूंक आनी सोडवणेच्या गुटांचो विश्वासी मणियारी जावंक म्हाका कृपा दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासभर चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. पापोस तावन दर्याचें पैणकर पावल आनी ताचे संगाती पंपिलियांत पेर्गे मुळ्ळे कडेन येवन पावले. इतल्यार जुवांव तांकां सांडून जेरुसलेमाक फाटीं गेलो. पूण ते पेर्गे तावन तांचे पैण मुंदरून गेले आनी पिसिदियांतल्या अंतियोक शहराक पावले. हांगा एक साबताच्या दिसा सिनेगोगा भितर सर थंय बसले. नियमशास्त्रांतले आनी प्रवादेच्या ग्रंथांतले वाचून जातच सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगून धाडन म्हळें, भवनो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमचे परजेक तुमी शिकोवण दिवी येता. तेन्ना पावल उठलो आनी लोकांक मौन रावोंक हातान गुर्त करून हे परी उलोवंक लागलो.
इस्रायेलाच्या भवनो आनी तुमी देवाक भियोन चलतल्यानो आयका. इस्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडले आनी इजिप्तांत ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वर्तें केलें आनी आपले व्हड पदवेन तांकां इजिप्तांतावन भायर हाडलें. 40 वर्सां अरण्यांत तांची चाल ताणें सोंसून व्हेली. उपरांत कानान गांवांतलीं 7 राष्ट्रां नास कर ताचे गांव ताणें इस्रायल घरांक दायज कर दिले. अशें 450 वर्सां पाशार जालीं. उपरांत सामुवेल प्रवदे पर्यंत ताणें तांकां निती करत दिले. त्या नंतर तांणी आपणाक राय जाय म्हूण मागलें आनी देवान तांकां 40 वर्सां पर्यंत बेजमीच्या कुळयेंतल्या कीशाच्या पुताक सावलाक राय कर दिलो. उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक तांचो रायकर उबारलो. हाचे विशयांत साक्ष दिवन देवान म्हळें, येसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बसयल्ले प्रमाणे दाविदाचे संततेतावन देवान इस्रायेलाक एक सडवणदार दिलो. तोच तो जेजू. जुवावन सगळे इस्रायल परजेक आपले पाताक रडोवन देवा थंय फाटीं परतल्ल्याचो गुर्त म्हूण स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येणयाची तयाराई केली. आपलें मणयारपण काबार जावन येता आसतना जुवावन लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयान चिंतात तो हांव न्हय. तर आयका, म्हजे उपरांत येता एकलो. ताच्या पांयांचो वांडो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल वाकणतलो. संततेची संतते तुझी विश्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग ससनाक बाळटा तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सरकार तुवें गांदवल्या. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाकणतलो. दाविदा म्हज्या सेवका हांवें विसलो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळ दवरतलो आनी म्हजो भावलो ताका घट करतलो. तुझी दया सर्वेस्परा
म्हाका म्हणटलो तूं मोसो बाप, मोसो देव आनी म्हज्या तारणाचें कडक. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काल गायनाने वाकणटलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काल गायनाने वाकणटलो. Alleluia, 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 alleluia. जेजू क्रिस्ता विश्वासी साक्षीदारा मेल्ल्यांतलो प्रथम उठलेल्या, आमचो तुवें मोग केलाय आनी तुज्या रक्तान आमची पातकां तुवें धुवन काडल्या. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शबवार्थ. महिमा तुका सोम्या. शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगतां, कोणी साकोर आपल्या धनिया प्रास व्हरतो न्ही, तशेंच धाडलोलो आपणाक धाडटल्या प्रास व्हरतो न्ही. हें तुमी जाणात, तर कितले भागी तुमी ते परी करशात जाल्यार. तुमच्या सक्ता विशयांत हांव अशें म्हणना, हांवें विसरून काडलेले कोण म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजे सांगाता जेवतल्यानच म्हाका आड पांय दिला. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी खरी जावंक जाय. हें घडच्या वेळार आसा तो हांवच म्हूण तुमी सतमानच्याक हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगतां. सतत हांव तुमकां सांगतां, जो कोण हांवें धाडलेल्याक मानून घेता तो म्हाकाच मानून घेता, आनी जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याक मानून घेता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाळ भावानो, भयणीनो, भुरग्यानो, आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलें उतार, कोणी साकोर आपल्या धनिया प्रास व्हरतो न्ही. हें कोणें सांगिल्लें, कोणाक सांगिल्लें आनी खंयच्या संदर्भार सांगिल्लें. हें उतार जेजून सांगिल्लें, आपल्या शिसांक हें उतर सांगिल्लें आनी खंयच्या संदर्भार सांगलें. आयच्या सुवातेन पयलीं आमी आयकलें, शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो. जेजून आपल्या शिसांक तांचे पांय धुल्या उपरांत निमाण्या जेवणार ही उतरां जेजून आपल्या शिसांक सांगली. आतां जेजून ही उतरां कित्या पासो सांगली? कोणी साकोर आपल्या धनिया प्रास व्हरतो न्ही. आमी पळयल्यार मार्काच्या एवांजेलांत अध्याय 9 आमकां वाचूंक मेळटा, जेजू आनी शीस कफरनावाक येवन पावले आनी कफरनावाक पावल्या वेळार तांच्या मदगांत शिसा मदगांत ते एकामेका तर्क करनासले. आमचे मदगांत व्हडलो कोण, व्हरतो कोण,
आनी हे जेजू जाणा आसलो. आनी जेजून शिसांक सवाल केलें, तुमी वाटेर येता आसतना कितें तर्क करनासल्यात? आनी कोणी जाप दिवना. आनी जेजून तांकां म्हळें, जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता आनी सट्टा जागी निमाणो जायजय आनी ताणें साकोर जायजय. जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता ताणें सट्टा जागी निमाणो जायजय आनी ताणें साकोर जायजय. आनी हांगासर जेजू म्हणटा, साकोर आपल्या धनिया प्रास व्हरतो न्ही. आतां कोण साकोर, कोण धनी? आमी येदोळूच समजल्या प्रमाणे जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी उपरांत ही उतरां सांगली. जुदेवांच्या काळार तो वळो एका गुलामान धनियाचे पांय धुवचे आसले. गुलामान धनियाचे पांय धुवचे. आनी हांगासर आमी पळयल्यार जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता. म्हणजे आपणाकच ल्हान करता, खाली करता. एका रितीन धनी न्ही, बगार साकोर तो जाता. एक मेस्त्री सोमी जाल्यार एक गुलामाचे रूप घेवन आपल्या शिसांचे पांय धुता आनी म्हणटा, साकोर आपल्या धनिया प्रास व्हरतो न्ही. म्हणजे तुमी हेच प्रमाणे करी जाय. कशें हांवें तुमचे पांय धुले तशें तुमी एकामेकाचे पांय धुय जाय. म्हणजे धनी जावंक न्ही, बदलाक साकोर जावंक, म्हणजे एकामेकाची सेवा करूंक, ल्हान जावंक, कालती जावंक जेजू शिसांक आपण दिता. जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. जेजू खंयसर जल्मालो. जेजून व्हडले रावळेर विंसोवंक ना, बदलाक एका घरदान्याच्या गोट्यान जल्मालो. जेजूक एक जल्मोवंक एक सुवात सयत मेळोवंक ना. कोणाक आपली आवय बापूय जावन विंचली. एका साद्या मनशाक जेजून आपली आवय आनी बापूय जावन विंचलें. कसलें काम जेजून केलें? व्हडलें काम करूं ना, बदलाक सादें सुताऱ्याचें काम जेजून केलें. जेजून आपल्या मिसावां संदर्भार कोण कसली शिकवण दिली? जावं पुरो दिवो, जावं पुरो मीठ वा वपारी मुखांतर साद्या मनशाक जेजून शिकवण दिली. जेजून व्हडल्या रायांची इश्टाघात करूं ना. दाविदाचो कुळी असो जाल्यार जेजून इश्टाघात केली सुंकागारांची, त्या पातक्यांची. जेजूचे शिस कोण जावन आसले? व्हडले शिकवणदार न्ही आसले, फारीजेव न्ही आसले, शास्त्री न्ही आसले, बदलाक पागी, पातकी, सुंकागार तसल्यांक जेजून आपले शिस जावन विंचून घेतलें. देव सैम असो जाल्यार मनशा रूप घेवन गुलामाचे रूप ताणें घेतलें आनी आपणाकच जेजून खाली केलो. आनी जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, साकोर आपल्या धनिया प्रास व्हरतो न्ही. म्हणजे आपणाकच जेजू खाली करता, आपुणूच साकोर जाता आनी तुमी एकामेकाचे साकोर जायचे म्हणून आपूण दिता. आमच्या कुटुंबा जिविताचेर आमी नदर घालया. आज आमी हर एकलीं धनी जावंक आशेतावंगी, साकोर जावंक आशेताव. असो अर्थ आमी इल्लो समजून घेवया. साकोर जावचें म्हळ्यार कितें? आतां कुटुंबांत पती आसा, पतीण आसा, थोड्या कुटुंबांत माय आसा, सून आसा, आमची शेजारचीं आसात. आनी अशें आमी जियेत आसतना थोडे फावटी उलोवणें जावचें सहज. एकामेका मदें कांय इल्लें सोडुणें करता आसतना उलोवणें जाता. आनी ह्या वेळार आमी कितें करता? चिंतया, शेजारा मदें आनी आमच्या मदें झगडें जालें. आतां ताचें राजावी सारकें आसा, म्हजें राजावी सारकें आसा. हांव म्हज्या राजावा प्रमाणें उलयतां आनी तो ताच्या राजावा प्रमाणें उलयता. आनी ह्या वेळार थंयसर कितेंच बरेंपण घडना. जर एकलो आपणाकच खालतो करता, आपणाकच ल्हान करता, आपणाकच खाली करता, ह्या वेळा मात्र थंयसर बरेंपण घडता, समस्ये परिहार जातात. म्हणजे आपणाकच तो ल्हान करता, धनी जावंक आशेना, बदला साकोर जाता, वण्णा आसूं दी. आनी अशें तो जर फुडें सरता जाल्यार
थंयसर मात्र बरेंपण करता. मोगाच्यानो एक काणी अशी आसा, आदली काणी. ही काणयेंत सून आनी सासूमाय विशय काणी. घरांत सासूमाय आनी सून आसली आनी सदांच झगड पडटली. हर एक दीस झगडे, केदाळा पळयल्यारय झगडे. सासूमायक तिचें त्रास जावं, सुनेक तिचें त्रास जावं. आनी ह्या वेळार सून एक प्लॅन करता, सासूमाय कशें म्हणी करून लगड काडीचें. आनी ती पंडिताचरशी वेता आनी पंडिताचरशी वचून म्हज्या सासूमाय कशें म्हणी करून लगड काडचें कळ्ळें म्हणी एक वखद दी. आनी तो पंडीत पिठो दिता आनी म्हणटा, आनी हो पिठो हर एक दिसा तुवें जेवणांत तुवें सासूमायक घालून दी जाय. आनी एकच दीस तिणें मरचें नाका, दुबाव येता. देखून हळटार ती मरतली. 2 म्हयन्या उपरांत ती मरण पावतली. तशें घालून दी पिठो. आनी पंडीत आनी एक उतर सांगता, आज तावन तुवें सासूमाय लागीं मोगान उलयचय. तिणें कितलें दूख येयल्यारय तुवें फाटीं जाप दिवंक नजो. बदलाक तुवें बरेंच उलयचय. तोंडार तुज्या हांसो आसूं दी. ती तुका रागार पळयता जाल्यार तुज्या तोंडार हांसो आसूं दी. ती तुका तुज्या कडेन झगडूंक येता जाल्यारय तूं झगड नाका. बदलाक तूं बरेंच सांग तिका. जायत म्हूण वता. आनी अशें सोनू सुरवरतान प्रारंभ करता. पिठो घालून सासूमायक दिवंक प्रारंभ करता. सुरवेच्या दिसांनी सासूमाय बिगडटा, झगडटा, तरी की सुनू मोगान पळयता. दीस वेतात. सुने थंय जाल्ली बदलावण पळोवन सासूमाय थंय बदलावण जाता. सासूमाय बदलता. सासूमाय सुने सांगता मोगान उलोवंक सुरवात करता. आनी अशें दीस वेता आसतना सून निमाणे पंडिता लागीं येता आनी म्हणटा, म्हजी सासूमाय मोगाळी, म्हजो ती मस्त मोग करता. हांवेंच सूख समजल्लें, देखून तिणें मरचें नाका. आनी ह्या वेळार पंडीत म्हणटा, हांवें तिका मरची वखद वा पिठो दिवं ना. ती कीड तुजे थंय आशिल्ली. जेन्ना तूं ल्हान जालें, जेन्ना तूं समजोंक शकलें, जेन्ना तुवें मोग केलोय, फाटीं थंयसर बरेंपण घडलें. आनी ह्या मुखांत्र थंयसर बरेंपण घडोवंक साध्य जालें. जर दोगांय तुमी झगड पडल्यात, दोगांय तुमचें थंय राजांव आसलें म्हणून मुखार गेले जाल्यार थंयसर कितेंच बदलावण जायनासली. ते देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हर एकल्यानी ह्या संगतींनी आमी साकोर जायचे. म्हणजे आमकांच आमी ल्हान करी जाय. कशें जेजू आपणाक ल्हान करता तशें आमी ल्हान जाय जाय. पळया मोगाच्यान जेजूच्या जिवितांत जेजून कोणाचे पांय धुले? सट्टांचे पांय धुले. जेजूक कळीत आसलें जुदास जेजूक विक्रीत करता म्हणून. जेजू कळीत आसलें पेद्रू आपणाक नेगार करता म्हणून. जेजू कळीत आसलें ते सक्कळशीच पळून वताले म्हणून. तरी की सक्टांचे जेजून पांय धुले. जर जेजू सक्टांचे पांय धुले जाल्यार आमी हर एकल्यांनी सक्टांचे पांय धुचे. म्हणजे आमकांच आमी ल्हान करचे, साकोर जावचे. आतां साकोर जावचें म्हणल्या क्षण आमकां मेळिल्ल्या जबाबदारीतावन आमी पयस सरचे न्ही. म्हाका धनी जावंक नाका, हांव साकोर जावनूच उरतां, तो अर्थ न्ही. चिंतया, आमकां कुटुंबान वाड्यान फिरगेजीन कसली एक जबाबदारी दिल्या आनी ह्या वेळार आमकां मेळिल्ली जबाबदारी बऱ्या रितीन पाळोवंक आसा. आयच्या दिसांनी वा ह्या दिसांनी आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता गोवळी आनी शेळये विशयान. देखून आमी हर एकल्यांनी बरे गोवळी जावंकी आमकां आपण दिलां. आनी आयच्या सुवातेन आमी थंयसर आयकता, कितले भागी तुमी ते परी करशात जाल्यार आपल्याशी सांग म्हणटा. आनी शिसांनी मोगाळ भावा भयणीनो, जुदा सोडल्यार 11 जण शीस जेन्ना जेजू जिवन जावन सर्गार सोडून पवित्र मतांचे थंय देवलो. आनी ह्या वेळार आमी पळयता ते शीस सक्कड जेजूचे मिसां मुंदासून व्हरतात, आपणाकच ल्हान करतात, हर एकाची ती सेवा करतात. निमाणे घडये पर्यंत जेजूक ते विश्वासी जावन जियेतात. त्या देखून ते शीस ही भागी. देखून आमी हर एकल्यांनी भागी जाय जाय. जेन्ना आमी आमकांच ल्हान करता, आमकांच आमी कालती करता. पूण मुंद आसून आयच्या सुवातेन पळयल्यार थंयसर जेजू म्हणटा, तुमच्या सक्ता विशयांत हांव अशें म्हणना, हांव विंचून काडलेले कोण म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजें सांगता जेवतल्यानूच म्हाका आड पांय दिला. पळय, जेजू सक्ता विशयांत म्हणना, जेजू कोणा विशयांत म्हणटा,
जेजू 11 जाणां शिसा विशयान कळीत आसले उपरांत ते शीस कशे जियेतले कितें सकट करतले जेजू कळीत आसलें पूण म्हजे सांगता जेवतल्यानच म्हाका आड पांय दिला म्हणून जेजू जुदासा विशयान सांगता पूण त्या वेळार शिसांक कळीत नासलें जेजूक मात्र कळीत आसलें हेंच आमी समांतर कर्ण परण्यासोल्यान पळयल्यार थंयसर आमकां एक घडीत आयकोंक मेळटा कशें जुदास जेजू सांगता आसून जेजूक विकृत केलें की त्याच प्रमाणे दावीद आसुल्लो परण्यासोल्यान आमी दाविदा विशयान आयकता हांव आनी ताका एकलो इश्ट आसुल्लो अहितोफेल म्हणून आनी हो इश्ट दाविदाक समजण दितालो मार्गदर्शन दितालो आनी हर एक फावटी दाविदाक थंयसर ताचो वगाळ इश्ट जावन तो जियेल्लो पूण कितें करता दाविदाक एक पूत आसलो अब्सोलाम आनी हो अब्सोलाम एक कठीण व्यक्ती आपल्या बापायचे अधिकार ताका जाय जाय तो आशेता आनी त्या देखून बापाय लागीं तो झूज मारूंक तो प्रयत्न करता बापायक जीव अशें मारूंक तो प्रयत्न करता आनी ह्या वेळार दाविदाचो इश्ट अहितोफेल तो अब्सोलामा सवय मेळटा दाविदाचो इश्ट जाल्यार अब्सोलामा सवय मेळटा आनी ह्या वेळार थंयसर किर्तन आमकां वाचूंक मेळटा दावीद म्हणटा म्हजे सांगता आसलोच म्हजे सांगता उडो केल्लोच म्हाका तो खोटें करून आसा आनी अशें पळयता हांव निमाणें कितें करता अब्सोलाम झुजांत मरता जाल्यार दाविदाचो इश्ट दाविदाकच आड पांय दिल्लो तो गळपास घेता अहितोफेल आनी हेंच आमी समांतर करून पळोवचें जाल्यार सुवार्थेंत जेजू आनी जुदासा मदें जेजून जुदासा कितेंच आडकाळ करूं ना जेजून जुदासा कितेंच वायट करूंक ना बदलाक तरीकी जुदास जेजूक विकृत करता तर मोगाळ भाव भयणीनो आज आमकां ह्या उतरां मार्फत म्हाका आनी तुमकां मेळचो संदेश कितें म्हजे सांगता जेवतल्यानच म्हाका आड पांय दिला आज आमी हर एकलीं म्हाकाय धरन आमी हर एकलीं आज जेजूक आड पांय दिता हांव त्याच जेजूच्या जेवणांत आमी हांगासर वांटेली जाल्यार हांव त्याच जेजूचे मांस आनी रगत आमी सेवता हांव त्याच जेजूचे उतर आमी आयकता हांव नियाळटा हांव पूण उपरांत घरा गेल्ल्या उपरांत आमी कितें करता हांव आमची सुवाट आमी धरता हांव आमी हांगासर सांगता हांव सोम्या आमची काकुळट कर आमकां ताळणें निवार जशें आमची पातकां बक्षी तशें आमची हेरांची पातकां आमी बक्षीत येयल्या हांव आमी एकामेका बक्षून जियेतले हांव अशें सगळें आमी हांगासर म्हणटा हांव आमच्या बाबा मागण्यांत पूण उपरांत घरा गेल्ल्या उपरांत आमी कितें करता हांव कशें जुदास थंयसर जेजूक विकृत केलें गी आमी जायते फावटी जेजूक विकृत करता हांव हांगासर बापा तुजो मोग करता म्हणटा हांव एकामेकाचो मोग करता म्हणून आमी जायतीं गायनां गायता हांव पूण उपरांत आमी कितें करता हांव नियाळ करया कशें थंयसर म्हजें सांगता जेवतल्यानच म्हाका आड पांय दिला गी आमी जेजूक आड पांय दिवन आसा तितलें मात्र न्ही आमच्या कुटुंबांत शेजारा वाड्यांत आमी जियेत आसतना मोगाच्यानो भायल्यान आमी बरें दाखोवंक पुरो एकामेका लागीं बरें उलोवंक जावं पुरो पूण फाटल्यान आमी सुरी घालता जावं पुरो ताचें नांव पाड केलां जावं पुरो आमी लुकसाण केल्या अन्याय केला विरोध केला मुखार बरें उलयता अशें आमी आड पांय दिल्लें आसा म्हणजे सांगता जेवतल्यानच म्हाका आड पांय दिला जर आमी असलें जिवीत जिवन आसा मेळ्ळें नियाळ करया आनी म्हणटा आसतना आयच्या सुवातेन आमकां आयकोंक मेळटा जेजू म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण हांवें धाडलेल्याक मानून घेता तो म्हाकाच मानून घेता आनी जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याक मानून घेता मोगाच्यानो आमी जाणा आसा जेजून आपल्या शिसांक धाडलें आनी उपरांत आमी पळयता पाप साहेब बिसाहेब याजक हे सकड धाडलेले लागशिल्ल्यांचे जसो पाटलाव केले आनी जेजू इशांत जेजूचे मिसांव हे मुंदासून उरून आसात आनी आमी हर एकलें ह्या धाडलेल्याक आमी जर मानून घेता जाल्यार जेजूकच मानून घेता जर आमी धाडलेल्यांची शिकवण आयकता त्या प्रमाणे जियेता जाल्यार आमी जेजूकच मानून घेता आनी जो कोण जेजूक मानून घेता जाल्यार तो म्हाका धाडलेले म्हणजे बापाक मानून घेता तर ह्या जगांनी मात्र धाडलेले की बिलकुल न्ही कोण धाडलेले हेरांय आसात जो कोण आमकां बुधबाळ सांगता जो कोण आमकां मार्गदर्शन दिता जो कोण आमकां तितवण दिता ते धाडलेले आनी जो कोण आमी हेरां असल्यांक आमी आयकता आनी ताणें सांगलेले प्रमाणे जियेता जाल्यार तर मोगाळ भाव भयणीनो आमी जेजूक आयकता फकत ह्या जग बिसायब मात्र न्ही जो कोण आमकां बरें मार्गदर्शन दिता जावं पुरो आमची वडिलां
जावं पुरो घरांत आसा आमची वडिलां जावं पुरो हेर कोणीय जावं पुरो जो कोण आमकां तीद दिता मार्गदर्शन दिता तेय धाडलेले आनी तेल्यांक आमी आयकता जाल्यार तांची तीद आमी आमची करून घेता जाल्यार मोगाळ भावा भणयनो आमी हर एकली जेजूक मानता आनी जेन्ना आमी जेजूक मानता आनी आमी धाडलेल्या की म्हणजे बापाकी मानतले हांव आनी मोगाळ भावा भणयनो आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर घालया थंयसर सांग पावलो उठोवन थंयसर इस्रायलच्या लोकांक उलोवन म्हणटा आनी हांगासर कितें म्हणटा तो पोरण्यासोल्यांतली एका रितीन चरित्र थंयसर तो उगडापे करता आमी पळयता हांव पोरण्यासोल्ल्यान कशें इस्रायल परजा उगडापी जाली देवान इस्रायल परजेचो मोग केलो अब्रामाचो पूत इजाकाचो पूत जाकोब हांच्या सवे इस्रायल परजा वाडत आयली आनी उपरांत आमी पळयता जायत्या वर्सां उपरांत एका बाळशाचें रक्षण जाता आनी तो जावन आसा मोईजे आनी मोईजे मुखांत्र मोगाळ भावा भणयनो इस्रायल परजे गुलामपणांतली थंयसर देवान राखून व्हेलें आनी उपरांत आमी थंयसर पळयल्यार सामुएलीचें जनन जाता आनी सामुएली इस्रायल परजेक फुडकन व्हरता आनी आमकां थंयसर आयच्या सुवातेन आयको मेळ्ळें सामुएल प्रवाद्या पर्यंत ताणें तांकां निती करत दिलो देवान निती करता धाडलें आनी उपरांत कोणाक धाडलें आनी रायांक मागलें आनी देवान रायांक दिलें आमी पळयता दावीद राय साऊल राय सलमाव राय असले राय उपजाले आनी तांणी इस्रायल फर्जा फूड केली आनी उपरांत आमी पळयता जायते प्रवादी उपजाले इसाया प्रवादी एजेकेल प्रवादी जेरेमिया प्रवादी दानियल प्रवादी असले प्रवादी थंयसर उपजाले आनी उपरांत आमी पळयता आनी माणे स्नानीक जुवांचे जल्म आनी स्नानीक जुवावन जेजूची वाट तयार केली आनी आमी आयकता आयच्या सुवातेन पयल्या वाचपान निमाणे थंयसर स्नानीक जुवावन म्हणलीं उतरां ताच्या पांयाच्यो वाणो काडूंक सयत हांव योग्य न्ही स्नानीक जुवावन जेजूची वाट तयार केली आनी उपरांत जेजूचें जनन जाता आनी आमकां हर एकल्यांक की जेजू सोडवण दिता मोगाळ भावा भणयनो आयज आमकां मेळचो संदेश कितें पयल्यान पयलें आमी हर एकलीं एकामेकाच्या गरजांक पावया आमी धनी जावंक न्ही बदला साकर जावं धनी जावचो वेळ आसा त्या वेळार धनी जायजय पूण जेन्ना कुटुंबांत आमी ल्हान जावंक आमकां अवकाश मेळटा आसतना आमी ल्हान जायजय कालतीं जायजय जेन्ना आमी कालते जाता देव आमकां वर्तें करता म्हणल्यार आमी उडास दवरया दुसऱ्यान आमी कोणाकच आडपांय दिवचें नाका बदलाक हर एकल्या विशयान आमी बरें उलयया जेन्ना आमी बरें उलयता बरें सांगता बरें करता बरेंच आमकां पाटी मेळटलें आनी तिसऱ्यान जो कोण धाडलेल्याक मानता म्हणजे जावं पुरो याजकांक जावं कोण म्हाका तिदवणी दिता तशें जाल्यार सगळ्यांक जर हांव आयकता जाल्यार मोगाच्यानो हांव जेजूकच आयकता आनी जेजूक हांव आयकता जाल्यार हांव बापाक आयकता म्हणल्यार उडास दवरया आनी सदांच जेजूक विश्वासी जावन जियोंक जेजूचो मोग अनुभव करूंक तोच मोग एकामेका सांगता वांटून घेवंक आनी निमाणें सर्गीचें सूख आमकां मेळोवंक तेच जेजूचो आदर आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी माग पेज नंबर 10 हत्तो Sărăsna ca sobe, tu caste o ponvita. Tu vezi de ledeni, carti am cicini, moganti samarpita. Tu vezi de legive, sărăsna ca sobe, tu caste o ponvita.
सरसना प्रासोबे तुकाच ते ओपून दिता तुवेंच दिलें तेणी खातीर आमची जिणी मोगान ती समर्पिता तुवेंच दिलें जिवीत सरसना प्रासोबे तुकाच ते ओपून दिता तुवेंच दिलें तेणी खातीर आमची जिणी मोगान ती समर्पिता म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, ह्या दिसा घेतिल्ल्या म्हज्या याजकपणा पासत म्हज्या भावा भयणी बराबर काळजांत हांव तुका दिन वाचता आनी हो वाकडणेचो यज्ञ तुका भेटयता. तुजो याजक जावंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका आपयलाय. फावो ते परी तुजी सेवा करूंक तुंच म्हाका चलय आनी पवित्र सभेंत तुज्या सेवकांचो संको वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकडणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार तसो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे वरण आम्ही समारंभता तुझे पुनः जीवन कोण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा जेराल्ड आयसक लोब आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत आमच्या भाव भयणीची कौकुलत कर तांकां तुजे इश्टागे ते मेल्ल्या सुमेस्तां तुज्या परजळे मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणे मागता ओंकार मरे देवाची मे संगती ती सोपोते भगवंत दुसरे भगवंत धर्मदूतान सोर कळे तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वंटो दी तांच्या संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन संगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शर्ये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शर्ये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शर्ये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लबल्यांत आमी सर्व सुभागी
सुम्या तुझे भितरचे म्हाका पवना पण तुझ्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळ. सर्गीची माना जेसू दिता, आत्म्याचे खाणसामोर काळजा देता. वास्त्र दिवून आमकां पोसता, नव्या जिवन जेसू आमकां भरता. ही जेसू ही आमच्या काळजांत तूं ये जेसू ये आमच्या जिणयेंत तूं ये. दी आमकां घडयत्म्याची, दी आमकां उर्ब सेवेची, गुरूच्या सेवा सर्वांची सेवा तुजी. ये जेसू ये आमच्या काळजांत तूं ये. ये जेसू ये आमच्या जिणयेंत तूं ये. दी आमकां घडयत्म्याची, दी आमकां उर्ब सेवेची, गुरूच्या सेवा सर्वांची सेवा तुजी. सांची येवंकामी जेसू आम्हा सर्वांक उलो दिता. सेवे स्पिरितान जियोंकामी मोगाळ सोमी आमकां उलो दिता. ये जेसू ये आमच्या काळजांत तूं ये. ये जेसू ये आमच्या जिणयेंत तूं ये. दी आमकां घडयत्म्याची, दी आमकां उर्ब सेवेची, गुरूच्या सेवा सर्वांची सेवा तुजी. ये जेसू ये आमच्या काळजांत तूं ये. ये जेसू ये आमच्या जिणयेंत तूं ये. दी आमकां घडयत्म्याची, दी आमकां उर्ब सेवेची, गुरूच्या सेवा सर्वांची सेवा तुजी. तुया देवा आमच्या बापा
तुवें म्हाका तुजो याजक केलोय त्या दिसाचो दिनवाशी काळजान उडास करून हो भावार्थसो गूट हांवें संतोषान संभ्रमला आनी परगटला. तो गूट म्हज्या जिविताचे सालींत सतान पाळूंक आनी हे परी दिसान दीस अदीक जेजू सारको हांव जावंक ह्याच मिसाचे संभ्रमणेंत म्हाका कृपा मेळूं. हे वर्तें देणें बापा म्हज्या भावा भयणी बराबर नम्रतेन आनी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. उबे रवया नवेनाचे गीत गावया. ಸೌಮ್ಯಾಗ್ ಸ್ತುತಿ ಗರಿಯ ಬುಕಾನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 160 160. वंदन माती सांता लोरेसा. वंदना समी करता तुका. वंदन तुका इष्टा जेजूच्या. वंदन गे आज भक्तांचो तुझ्या. महिमा गायली तुवें देव बापाची. सर्व स्त्रीले करून कुशीताची. वाकणली स्तुती क्रिस्तालयाची. सेवा करून दुबळ्या धाप्यांची. सांत लोरेसाक नवेनाचे मागणे. हे जैसे सालोरेसा तरण्या प्रेस बावट खातीर कठीण कस सोंजू दिल्या आयक आमचे घालते मागणे. वर्त्या पातळीन आमी तुजे सरशीन आयला. जिवो बावाट खातीर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेड्याचो खरो मोग आमकां सोड दी. आमच्या बेसांग सरिसांव निस्कळपण आमचे दय पजळशें कर. आमच्या सरत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेन आनी कश्टान वरांत असलेल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनभवट्यांक आनी भवटान शिरयल्यांक सर्गेचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर. तुज्या बळ्यात एक मजती देवाचे राज संसारात विसरून दी. आमच्या कुडियेत्मेच्या सर्गसांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. विजा मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. PUCन बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर सबार भुरगीं अर्गां दितात. MBBSन गव्हर्मेंट सीट मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. पांयांचे गाय गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. बरें काम मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात. जायतें बरेंपण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. सांत लोरेसाच्या मनान मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. गीत गावया. सोमिया अर्गानितोलो. सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितोलो. अर्गानितोलो सोमिया अर्गानितोलो. सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितोलो. तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो. तुळसो म्हजो राय म्हाका साय म्हणटलो. आनी अर्गानितोलो सोमिया अर्गानितोलो. सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितोलो. सांत लोरेसाच्या माजतीन मागलो उपकार मेळच्या खातीर भुरग्याचे देणे लाभच्या खातीर आमाल पिवणे सोडचे पासून घोव बायलां मदीं आसलो मानास्ताप समाज जावंक घरांत शांती समाधान मेळोवंक नवें घर बांदूंक फावो जावंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मौत मेळोवंक बरी सैरीक लाभच्या पासून पॉयंट बऱ्या तरान जावचे खातीर मागतात. सांत लोरेसाच्या मजतीन हातीन धरिल्लें काम पंथाक पावोवंक शिरांची पिडा गूण जावंक वेरिकोस गूण जावंक डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावंक विजा जाता तितले वेगी जावंक अवघडांतले राखोवन व्हरूंक हात पाय दूख गूण जावंक जीव दाळितावन सुटका मेळोवंक तापशेल कोंकली कफा गूण जावंक
तकली फटाफट गूण जावंक विविध रितीचे कॅन्सर पिडा गूण जावंक बरें काम मेळोंक SLC रिजल्ट बरें येवंक दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळचे खातीर मागतात. सांत लोरेसाच्या मजतीन दिल्ले पयशे पाटी मेळचे पासून बरो एक पाद्राप जावचे पासून बांयत बरें नितळ उदक मेळोंक युट्रसाचे गुळीक गूण जावंक UK वेचे प्लॅन बऱ्यांत जावंक गोमटी दूख गूण जावचे पासून मागतात. LLB फर्स्ट रँक मेळोंक थायरॉयड गूण जावंक मेडिकल सीट मेळोंक प्रेस्टनाक इंजिनियरींग कॉम्प्युटर सायन्सान गव्हर्मेंट सीट मेळोंक वायट सवयो सोडूंक सिगरेट सोडूंक अमल पिवणे सोडूंक मागते आसात. जाग्याचे गडीचे समस्ये परिहार जावंक कोर्टांत गेल्ली केस गूण जावंक पांयांक जाल्लो किळो गूण जावंक पिट्स पिडा गूण जावंक दुबाव पयस सोंक पायल्स पिडा गूण जावचे खातीर मागतात. तकलेची पडाफड गूण जावंक झगडें पयस जावंक सायनस प्रॉब्लेम संपूर्ण तरान गूण जावचे खातीर मागतात. विशेष ते जावं पासून मागतात. एका भावाच्या दोळ्यांक येवची दुकां गूण जावंक BA एग्जामान पास जावंक अमान महिंद्रा तावन मेळचे दोशी रावंक मुल्की मुडबिद्रे खारकोळ विधानसभे क्षेत्रांत बरो विंचून अभ्यर्थी जिखून येवच्या पासून तशेंच कर्नाटकांत बरो नवो बदलावणेचो सरकार येवच्या पासून मागतात. एकल्या भावाक कॅनडाची PR मेळच्या पासून सलमान नोरोना म्हणल्या भुरग्याक बरें करून शिकोवंक मागतात. विशेष ते जावं पासून माग्या ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಲ ದೇವರು ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಬರಲು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರು ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. शेकी बावर त्या प्रमाणे बरे क्रिस्ती जिणे जिवन बागी मरण मरून सरकार तुझे संगता ससनाक देवा कोकडसूंचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आणि आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. भाग्यवंत लोरेस मार्चिरा आमा पसोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पोहोचवचे. प्रार्थना. येसर पदवेदरा देवा, भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वरशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हूण तुझ्या लागीं लाल येवन मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर आमच्या पिडेस्त भावंडां पासत, आमच्या पासत, पेल्या पासत, हेरां पासत, कोणा पासत आमी मागता हांव आतां ती गूण करची सकत सांत लोरेसा मजतीन जेजू आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. सोम्याचे नावी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे, आनी म्हजी भोग तुजे सुशील पावोवन दी. सोमी तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. प्रार्थूया. सर्व पदवेदारांनी सासण देवा
तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतोन कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बासिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळी त्या दोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंत जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरेफात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदां काळ रावो. आमेन. उबे रावया, पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपडे वरवीं देवाची सकत मागया आनी पवित्र आत्म्याचे देणे तेलाच्या स्पर्श वरवीं पवित्र तेलाच्या मागण्या वरवीं सर पिडा शिडा गुण जावच्या कृपा मागया. तुझ्या आज्ञा, काढ तुझ्या आज्ञा, काढ तुझ्या आज्ञा आमचे बापा. काढ तुझ्या आज्ञा, काढ तुझ्या आज्ञा, काढ तुझ्या आज्ञा आमचे आज्ञा, काढ तुझ्या आज्ञा आमचे बापा. काढ तुझ्या तुझ्या आज्ञा आमचे आज्ञा ये तुझ्या मंदिरात. आज्ञा ये तुझ्या मंदिरात. आज्ञा ये माझ्या जीवितात. आज्ञा ये हांव आशितां. आज्ञा ये हांव लागून आसा. देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचे जेजू. देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचे देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचे जेजू. देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात. आत्म्या ये माझ्या जीवितात. आत्म्या ये हांव आशितां. आत्म्या ये हांव लागून आसा. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात. आत्म्या ये माझ्या जीवितात. आज्ञा ये हांव आशितां. आज्ञा ये हांव लागून आसा. ये पवित्रज्ञा, ये पवित्रज्ञा, ये पवित्रज्ञा आमचे. ये पवित्रज्ञा,
मोगाच्या सांगलो रे सापात्रोन आमच्या विस्तार बलगणा देवाच्या दुप्यांच्या आसऱ्या सर्गीच्या पावतो राखण्या आमच्या मोगाच्या मोगा सेवेचे जीवन ते तुझे आटे पोण सोमल्या गरपिरे चालो रे सापात्रोन आमच्या वेच्या आसऱ्या सर्गीच्या पावतू राखण्या आमच्या मोगाच्या चालो रे सापात्रोन आमच्या वंदना देवाच्या दुप्यांच्या आसऱ्या सर्गीच्या पावतू राखण्याच्या सोगाच्या मुखार पुत्रा सोवे आकार बोरी आशीर्वाद जेसूच्या पवित्रसा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद जे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपरांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.